जिव्याची आनी मेल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता. ही सतां आनी कतलीत पयसा भाश शिकयता ती सतां हांव सत मानता आनी विचारता. कित्याक तूं सस्नीक सतांनी सांडवाय आनी तुवें दिवडापी केल्यान तूं फटयना वा फुटोवन फुडानाय ह्या बोरतांची अंकांनी मरोंक हांव कुशवरता. आमेन. बरोवशाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, तुजे कृपेन समच्या आपत्काचे बक्षांनी आनी हेजिनी उपरांत सस्नीक सुख जोडटली म्हूण हांव बरोसता. कित्याक तूं सपदेदार, विश्वासी दाळ आनी काकुळदार आनी तुवें बसयला ह्या बरोशांची अंकांनी मरोंक हांव कुशवरता. आमेन. मोगाचे विधान. सर्वेस्परा देवा, सर्वस्परा चड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करता. कित्याक तूं अर्थ परमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फोवो ह्या मोगांची अंकांनी मरोंक हांव कुशवरता. आमेन. दुखीचे विधान. म्हज्या देवा, सगळ्या आमच्या काळजान सर्वच्या आपत्काची हांव दूख धरता आनी ती कांटाळटा. कित्याक तांचे वरवीं तुजी नित्यशिक्षा म्हाका फोव जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर्वस्परा चड मोग फोव जाल्यार देवाक आत्मान केलो. देखून कृपेच्या आदारान आनी पाताळ म्हूण आनी पत्कांचे समेत सुटले म्हूण तिने करता. आमेन. सगळ्याचरांनी उल्हास पावो. कित्याक जाका तूं वावूंक फावो जाली. तो आपल्या सांगल्या बरी जिवान जाला. आमी पासत देवा लागीं माग. संतोषांनी उल्हास पावो मुखार मरी. कित्याक समी करस जिवान जाला. प्रार्थया. हे देवा, तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं संसार संतोषांत तुवें दया केली. ताचे माया ओंकार मरी फार ससनाच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरी फार. आमेन. महिमा अपनितानी पवित्र आत्म्या. शादी तशात आनी सर्वदा. आमेन. महिमा अपनितानी पवित्र आत्म्या. जशे आदी तशी सतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. महिमा अपनितानी पवित्र आत्म्या. जशे आदी तशी सतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवगड्या बुडू आमच्या राज्ञा सर्गीचे देव म्हाका दिलाय. तुजे तबेत म्हजी मोतूच वाडाय. म्हाका राग सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशोधी तांकां सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचेर फांकोदी समाधान शेळ दिता. आमेन. मोगाच्यानो उपकारी काळजान आनी भक्तीपणान एक पिरगज कुटाम जावन हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. प्रत्येक जावन आमच्या मोगाल विगार भोव मनादीक सिप्रियान पिंटो तांच्या समर्पीत आनी मोगान भरलेल्या सेवे खातीर आमी देवाक हरगां दिता. तांच्या आत्मीक मार्गदर्शना पसत गोवळीक जतने पसत निस्वार्थपणी केल्ल्या सॅक्रिफिसा खातीर आमी तुमचो उपकार भावडटा. तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानान सारिता वड्या घरां तांचें फेस्त संभ्रमतना सर वड्या घरां पसत मागता. हे येवकरिस्ताचें बलिदान भवार्थान एकवटान आनी मोगान घट करून दी म्हूण मागया. आतां भक्तीपणांत उबे रावन प्रवेश गीत गावया.
वंदन वंदन ससनाच्या ससना देवाकांच्या वचनामी कर्या सगळ्या काळचा ताजी स्तुती कर्या ताळया सुबार्या गीता आम्ही गाव्या देवाकांच्या वंदिया वंदन वंदन सगळीच्या देवा बाबा वंदन वंदन ताच्या एकल्याच पुता वंदन 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 पवित्रत्या वंदन वंदन ससनाच्या ससना वंदन वंदन सर्गीच्या देवा बापा वंदन वंदन ताच्या एकल्याच पुता वंदन 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 पवित्रत्या वंदन वंदन ससनाच्या ससना अर्गामिस्यूंचे सारिटा वाड्या घरांनी अर्गामिस्यूंचे आल्फोन्सो आयरिन डिसोजा सा रिटा वाडो अर्गामिस्यूंचे आरुण बाबिता डिसोजा सबॅस्टियन पयलो वाडो अर्गामिस्यूंचे दुलसीन आपोस आज तिचो जल्माचो दीस रोझेरियो दुसरो वाडो अर्गामिस्यूंचे वेडिंग एनिवर्सरी सुनील आनीक मारियप्पा आयस सा रिटा वाडो अर्गामिस्यूंचे वेडिंग एनिवर्सरी रोमन आनी ग्रेसी डिसोजा नित्यादा दुसरो वाडो ईशान डिसोजा जल्मा दीस सा मायकल पयलो वाडो बुरगोंतल्या आत्म्या खातीर मिस्यूंचे सहारा फेर्नांडीस सा फ्रांसीस सावेर पयलो वाडो बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नाभी आमच्या सोमे जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सभे आसो भाव भयणीनो पवी सभेंत आज व्हडलो संभ्रम पेंतेकोस्ताच्या पेस्ताचो मोरी आनीक आपोस्तोल सेनेकलांत मागणे करनासले पवित्र आत्म्या खातीर ती मागणी करनासली कित्याक जेजूनच तांकां सांगिल्लें पवित्र आत्मो तुमचे देंवन तोलो म्हूण सांगून अशें मागणें करता करतना पवित्र आत्मो तांचेर देवलो निराशेंत आसले ते बरवशान भरले बियान आसले धैर्यान भरले आनी सगळ्या संवसाराक वचून जेजू जावन आसा सोमी आनी सोडवणदार म्हूण सांगून तांणी परगटलें हें फेस्त पवी सभेच्या जल्माचें फेस्त आयच्या दिसा पवी सभा जल्मा आयिल्ली पेंतेकोस्त पवित्र आत्मो देवान मनशा कुळा दिल्लें अदीक वर्तें देणें जेजू क्रिस्ता उपरांत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी पवित्र आत्मो आमचो देण्याचो दातार कृपेचो सागोर ताचें फेस्त आमी आचरण करता भाव भयणीनो पवी स्नानांत आमकां पवित्र आत्मो पयले फावटी मेळिल्लो हर एका सक्रामेंतांत तो आमकां मेळटा आनी चडीत तरान क्रिस्माच्या सक्रामेंतांत पवित्र आत्म्या वरवीं आमी बलिश्ट जावया पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमी जियेवया आज सा रिटा वाड्यागार तांच्या वाड्याचें फेस्त आचरण करतात मेयाच्या 22 तारखेर सा रिटाचें फेस्त काश्याची रिटा म्हूण सांगून नांवाडिल्ली ही भक्तिवंत प्राजीत मागणें दान धर्म केल्ली एक महान स्त्री ह्या वाड्या खातीर आमी मागया सांगातच भाव भयणीनो आज हांवें अर्गां बलिदान भेटोवन जे सगळ्या फिरगस कुटुंबाक सांगता उपकार बावडसो देवाचो उपकार बावडसो मोरयेचो आनी सगळ्याचो आमच्या पात्रोनाचो आमी केदाळे हांगासर सांगचें आसा देवाक मोरये मायक आनीक सब्यास्त्यांवाक होगडीक जावं अर्गां आमी दिवया तांची कीर्त आमी गाजोवया कित्याक ती आमकां बळादीक सकत आमच्या जिवितांत सब्यास्त्या आमच्या भुरगेचो पात्रून ताचें भक्तीपण हांगा आयल्या उपरांत म्हाका प्रारंभ जाल्लें न्हय हांव भुरगो आसतनाच आमच्या घरा हर एका दिसा एक आमच्या बापा एक नमामरी एक आनंद बापा सब्यास्त्यांच्या मानाक भेटोवचें आसलें कित्याक म्हजो बाब गोरवांक वखदां दितलो कितलेशा गांवाक वचोन सायकलार वचोन पांय वाटेन वचोन जायत्या मनजातींक ताणें वाचयल्लें आसा आनी मनजातीचो पिडेस्तांचो वैज सब्यास्त्यांव आनी त्या देखून 10 पयशे बाब विचारतलो एक वात पेटोवंक मनजाती बऱ्यो जाल्ल्या वेळार आनी हर एका दिसा तेरसा वेळार एक आमच्या बापा एक मामरी एक भेटोवचें आसलें सब्यास्त्यांच्या मानाक आनी तो वळटावन ताचें भक्तीपण आमच्या कुटुंबांत आसलें आनी ह्या 100 वर्सांनी ताणें विशेष मजत म्हजेर वतल्या बाबार्थान तीर सांबाळला
कश्टा दगदांत म्हाका ताणें आदार दिला. ह्या सर्व खातीर सगळ्या फिरगस कुटुंबा सांगाता हांव त्रियेक देवाक अर्गां दिता. मुरये मायची मजत मागता आसतना तिच्याय आदारा खातीर अर्गां बलिदान भेटयता आसतना देवाक आमच्या पातकांचे आमी दूख धरया. देवालाचे बोगसाने मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेदार संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावो. Sumia kakulkar, Sumia kakulkar, Krishna kakulkar, Krishna kakulkar, Sumia kakulkar, Sumia kakulkar. Mahima, Mahima, Mahima Deva, Unsargi, Ani Shanti, Raja Ishta Samsari. Sarvesvara Deva, सर्गीच्या राया सर्ववेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकरता. Sumia Jesu Krishna पापाच्या इतिहासुता. Sumia देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप काढला. आमची काकूळ कर, आमची काकूळ कर. तू बापाच्या उजव्यात पोचलाय. आमचे पापे घालून घे. कित्या पवित्रात्म्या संगाती देवा बापाचे महिमेत जेसू ख्रिस्ता, जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, 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 आमेन. आमी प्रार्थूया. देवा आमच्या सर पदवेदार बापा आयच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमणे वरवीं सर्व देशांनी लोकां मदें विस्तारलेले तुजे परजेक तूं पवित्र करताय. युगायुगांक प्रथमीचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वत जें काम शुभ वर्तमानाच्या परगटणेच्या सुरवेर तुवें अजापांनी घडोवन हाडलें तेंच दयाळपणी आमच्याय काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्यां उदेशी फुडें व्हर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससनाक धर्मदूतांची कृत्य पुस्तकांतले वसाप पेंतेकोस्ताचे परबेसो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळोन आसले तेद्वा एकच सने कठीण जड वारे आयलेले बरी मोलबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसून आसलेले त्या घरांत बरलो तोवल तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो ते समेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वसासक्ते प्रमाणे पारकी बसांनी ते उलोवंक लागले संवसारांतल्या हर एका गांवचे भक्तिवंत जुदेव त्या वेळार जेरुसलेमाक आयलेले ते आसले हो आवाज आयकून लोकांचो वडयेक समो एकठांय जालो आनी तांणी उलयलेले हर एकल्याक आपापले भाशेन आयकताले देखून लोक सकट थटक जालो ते शर्मेले आनी विस्मीत जावन म्हणाले पळया हे उलयतात समेस्त गलिलियागार न्हय तर आमचे मदल्या हर एकल्याक ते उलयतात ते आमचे माय भाशेन आयकता ते कशें आमी हांगा आसांव पार्थियांतले मेदियांतले एलामांतले मेसोपोटोमियांतले जुदेयांतले आनी काप्पादोसियांतले फोंतुसांतले आनी आसियांतले फ्रिजियांतले आनी पांपिलियांतले इजिप्तांतले आनी सिरेन भोंवतीच्या लिबियांतले आनी थोडे रोमातावन आयले सयत जुदेव आनी जुदेव धर्माक आयलेले वारस मेळिल्ले क्षेत्रांतले आनी अरबिस्तानांतले सयत तरी देवाच्या विचित्र कृत्या विशयांत ते सांगतात ते आमी आमचे माय भाशेन आयकता देवाचे उतार हे देवाचे व्हड उपकार तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. पृथ्वी तुवे तिच्या बुनियादीचे बांधून हाडल्या ससनाच्या ससना तिथीर गट केल्या म्हणता बरी दर्या तिका पांगून धरल्या तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. धार तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धार तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. सांब पावलोन कोरीतकरांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसाप भाव भयणीनो पवित्र आत्म्याच्या प्रभावाविणे कोणी मनीस जेजूचो समी म्हूण सांगूंक शकना. आत्मीक देणी विविध आसात पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवाय वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकच सोम्याची आमी सेवा करता. आनी कामाय वेगवेगळ्या तरांची आसात पूण समेस्ता थंय सर्व कामां जारी करता तो देव एकलोच.
हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी समेस्तांच्या आदायापासत मन दिल्यान कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. तेच बरी क्रिस्ता थंय घडटा आमी समेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां समेस्तांक पिवन अशें दिला. देवाचे उतारे. देवाचे व्हड उपकार. सगळी उबे राबा, हात जोडा. भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें कंथार आदींतावन म्हणलें बोवा पुरवायचें कंथार आसा. सकाळी हात जोडून सात जाल्यार दोळे धांपून कोणाक कळना तांकां ती टीव्हीचे शब्द आसतले नाजाल्यार हात जोडून दोळे धांपून भक्तीपणान पळयत आत्मा आमची ती हरी एकल्या ती सडीत सक्तीन बळान येवन दी म्हूण सांगून आमी हे कंथार गायन करया. पवित्र आत्म्या ये देव आनी फांकय सर्गीता उजवाडाचे तुझे कीर ये तो बापा तोपड्याच्या ये तो दाता देण्याच्या ये तो दिव्या काळजाच्या बोजणारा बोबर्या आत्म्या दुर्लभ तो सैया स्वाधिकार्या विशेवा विशेव तो वावर तेल्या सावळी वता सुकतेल्या बोजण करी रडतेल्या ये उजवाडा सर सांपो बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाती तेयाचे नामन शातय कायले इले वाईटा पडनासले नासल्यार तुझो ती तू सकड मेळले विजय सकड सुकले तांबई सकड गायले वागै सकड गड जाले शेक सकड तण जाले वाटे परती आड गेले लाभय तुझ्या भावार्थ्या तुझे आशेव पातिल्या पवित्रची साथ देणी लाभयशे गुणाचे पोट लाभय आमकां बरे मन पावय सुखा सासनाच्या. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसो जुवाम प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुकाय सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारान दापून भितर एकठांय जावन आसले. तो जेजू तांचे मोदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडबळ दाखयलें. सोम्याक देखतच शीस संतोशान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां.
जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचे स्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाचीं पातकां तुमी बक्षितात तीं बोगसातेलीं जांचीं पातकां तुमी बक्षिनात तीं बोगसाशिनात देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता भाव भयणीनो ही काणी अशी आसा तो एक भिकारी आनी ताचे लागीं एक तट्टें आसलें हे तट्टें खाण घेवन हर एका दिसा तो भीक मागूंक घरांनी आंगडींनी बेतलो एक दीस हो भिकारी एका भांगाराच्या व्यापारिस्ताच्या आंगडी लागीं भीक मागूंक गेल्लो ताणें तट्टें अशें धरता आसतना त्या व्यापारिस्तान इल्ले कॉयन्स काडून त्या तट्ट्याक उडयले आवाज आयकून तो भांगाराचो व्यापारिस्त इल्लो अजाप जालो आनी आपणाच्या चिंती लागलो हें तट्टें भांगाराचें जायचें त्या देखून त्या भिकाऱ्याक लागीं तो म्हणा लागलो तें तट्टें तिके म्हाका दिशी गी हांव ताची परिक्षा करतां भिकाऱ्यान तें तट्टें त्या व्यापारिस्ताक दिलें तो भांगाराच्या व्यापारिस्त देखून ताणें ताची तपासणी केली आनी ताणें समजून घेतलें हें तट्टें सामान्य तट्टें न्ही हें भांगाराचें तट्टें व्यापारिस्त त्या भिकाऱ्या म्हणा लागलो आळे बा हें तट्टें बारी मोल अदीक आनी हें तूं म्हाकाच वीक हांव तुका मस्त दुडू दितां हें भीक मागचें सोड कित्याक तूं दुबळो न्ही तूं ग्रेस्त मनीस तुका दिल्ल्या पयशांत हांव तुवें व्यापार करीचे मेहनत काडीचे आनी एक ग्रेस्त व्यापारीस तुवें जायचे भिकाऱ्या बारी खुशी जाली तें तट्टें ताणें त्या व्यापारिस्ताक विकलें त्या व्यापारिस्तान ताका दराबस्त दुडू दिलो तो दुडू तो व्हरून गेलो ताणें ताचो स्वंत व्यापार सुरू केलो आनी तो एक ग्रेस्त व्यापारिस्त जालो म्हूण सांगून ही काणी आमकां सांगता भाव भयणीनो ही काणी बरयल्लो मनीस मुंदासूर म्हणटा आमी सगळी क्रिस्तांव लोक ग्रेस्त लोक पयशांनी दुडवांनी भांगारांनी न्हय आसूंक बरो पूण पवित्र आत्म्यान आमी ग्रेस्त जावन आसा कित्याक आमकां पवित्र स्नानांत पवित्र आत्म्याक दिलां आमी देवाचीं भुरगीं पवित्र आत्म्याची बिडारां तुमी पवित्र आत्म्याची तेंपलां म्हणटा साम पावल तेंपलां एक तेंपल भाव भयण्यो एक इगर्ज कितली मोलादी कितली पवित्र कितली भाग्यवंत तशें आमी हर एकलीं पवित्र आत्म्याची तेंपलां जाल्यार आमी ग्रेस्त लोक आमी शक्तिवंत लोक आमी पवित्र लोक आमी भाग्यवंत लोक म्हणलें पयलीं आमच्या मतीन दवरूंक जाय भाव भयणो आज आमी पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण करता पवित्र आत्म्याचें फेस्त हें पवित्र सभा जल्म आयिल्लें फेस्त हें निराशी जाल्ले आपोस्तोल बिहान सेनेक्लांत आसले मोरी माय तांकां धैर्य दिवन आसली जेजून तांकां पयलें सांगलें पवित्र तुमचेर येतलो म्हूण सांगून ते एका काळजान एका मनान मागणें करनासले आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा एकच फावटी कितें घडलें आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें त्या सुवातेचेर ते सांगता बसून आसले सांगता हर एक शब्द पळया तुमी आमी सांगता मेळोवन मागणें करीचे सांगतपणाच्या मागण्यान चड बोड आसा सकत आसा आनी त्या देखून तुमी जाणात कॅरेस्मॅटीक रेतिऱ्यो आनी नायट विजिलां जायतो लोक सांगता मेळोवन मागणें करतना कितें धर्न हलता पवित्र आत्म्यान शक्तिवंत जातात मनीस आनी तशें हांगा सांगलां सांगता मेळोवन ते आसले हें गरजेचें आमी केदाळय सांगता आसचें वाड्यांनी जावं दी वाड्यान सांगाता मेळटा एकवटांची येता उतर वांटून सेवा करून जेजू संगींची येता सांगता मेळचें सांगता मागचें आनी ह्या वेळाचेर भावा भयणीनो कितें जालें एकसाणें कठीण जड वारें आयलें ह्या दिसांनी अप्रूप खेडीन जड वारें येवचें आसा दर्यांत न्हंयत तुमी वेतात मासली धरूंक थोडी म्हणजे सांगता ह्या दिसांनी मासली मेळना फादर जड वारें येता फादर म्हूण सांगून आनी थोड थोड तुफान येता देखून आमकां जागरण दितात दर्या देवा नाकात मासली धरून वचनाकात जागृत करा भाव भयणीनो एकसाणें वारें जड वारें म्हणटा जड वारें आयलें
आनी एक व्हड आवाज जालो, एक व्हड आवाज जालो. आनी कितें जालें तो आवाज ते भितर बसून आसले त्या घरा भितर भरलो. हर एक शब्द पळया कितलो अर्था बरीत. आनी ताच्या उपरांत कितें जालें, तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. उजो भाव भयणीनो, आमी उजो पळयता भियेता. उज्या सारक्यो जिबो ह्या पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताच्या भितुरान दाखयलां. हर एकल्याच्या तकलेर वचून बसतात उज्या सारक्यो जिबो. आज असल्यो जिबो म्हज्या आनी तुमच्या तकलेर, जिबेर, काळजार, मोनार, जिवितार, कुटमार, फिरगजेन येवन बसची गरज आसा. आनी त्या वेळाचेर अजाप जाता. कितें अजाप जालें भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्यान ते भरले. आत्म्याच्या सक्तेन ताका वर्तें देणें लाभलें. कळ्ळें देणें? वाच्या सकत. वाच्या सकत म्हळ्यार शर्माव सांगचें, प्रसंग दिवचें, भासांचें देणें. आनी त्या देखून हांगा मुंदारसून सांगलां विविध गांवांत हांव ते आयिल्ले. कितले गांव हांगासर दिल्यात? पार्थिया, मेदिया, एलाम, मेसोपोटेमिया, जुदेया, कपादोसिया, पोंतुस, आसिया, ब्रिजिया, पंपिलिया, इजिप्त, सिरेन, रोम. सुमार 13 गांव. तितल्या गांवांत हांव ते आयिल्ले भाव भयणीनो. आनीक तांच्यो भासो विंगड विंगड भासो एकच भाशेन हे उलयतात. कोण? जेजूचे आपोस्तल शिस उलयतात. आनी तांकां तांच्या तांच्या भासांनी आयकोंक समजोंक ते सकतात. पळया कितें व्हडलें अजाप म्हूण सांगून. असलें अजाप घडलें भाव भयणीनो. आनी हे मुंद आसून वेता. तुमी जाणात पास्कांच्या फेस्तांत हांव आयच्या फेस्ता पर्यंत हर एक दिसा मिसा वेळार आमी आयकोवचें पयलें वाचप धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. आपोस्तांची कृत्या पुस्तकां, धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकां हे नांव ह्या पुस्तकाक दिलां. ह्या 50 दिसांनी हर एका दिसा वाचप, पयलें वाचप धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तकांतलें. हाका आनी एक नांव दिल्लें आसा पवित्र आत्मेच्या कृत्याचें पुस्तक. पवित्र आत्मेच्या सक्तेन भाव भयणीनो सुरूतान अखेरी पर्यंत सगळ्या पुस्तकांत कितलीं कितलीं अजापां, कितलीं कितलीं अजापां. हर एका दिसा एक एक अजाप पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पयलें अजाप तूं भाव भयणीनो पेद्रूचो पयलो शर्माव, गणगणी शर्माव. तो त्या स्त्रियेक भियोन आनी कोणा भियोन लिपोवन आसलो मनीस पळया. पवित्र म्हज्या सक्तेन भरोवन तो तांचे लागीं सुशेगाद भाशण दिता, सुशेगाद जेजूच्या उलयता. आनीक तांची काळजां कडटात म्हणटा पवित्र पुस्तक. ताका आयकोन जगलाणे घोडघोडो मारल्या बरी जाता. भितरल्या भितर ते कळवळटात. आतां आमी कितें करचें? करलें कर जालां, आतां कितें करचें? बारया पुरबायेचें सवाल न्ही. आनी तुमी कितें करीचे? पातक रडा, जेजूक सत मांदा. तुमी ताका कुर्सार मारलो, बापान ताका जिवंत उठयलो म्हणलें पात येया, पवित्र स्नान घेया. आनी पयलें अजाप भाव भयणीनो 3000 लोकांनी एकच एक शर्माव आयकोन काल गेले पवित्र स्नान घेतलें डेमी. 3000 लोक. हांगा पुरा लेख केल्यार काही 700-800 लोक जायत भाव भयणीनो. 3000 लोक म्हळ्यार कितलो जालो? एक शर्माव मायका आलो म्हणटात की तुमी अशें बराखड कहली गजाल, कसली घणघणीत उतरां ताची. आनी ताका पश्चाताप पावलें, अजाप जालें, बदलावण जाली. आनी ताच्या उपरांत पेद्रू देवाळाक येताना पळया जल्मातान असलो थोंडो थंय बसोन आसा. ताच्या लागीं भीक विचारता. पेद्रू कडेन कांय नातल्लें. आनी त्या देखून तो म्हणटा म्हज्या लागीं भांगार ना, पयशे नात, पूण जिवंत क्रिस्ताच्या नांवान कितें आसा तें हांव तुका दितां, वोट चल. जल्मातान थोडो मनीस बसोन आसलो, थट्ट करून उठलो भाव भयणीनो. सकट लोकां मुखार तो चलोवंक लागलो म्हणटाना आनी एक कितें व्हडलें अजाप पवित्र आत्म्याची सकत कसली पळया. आनी ताच्या उपरांत आमी मुखार वेताना कितलीं अजापां आमकां पळोवंक मेळटात. साऊल आसलो, पावलू जालो, पावलान अजापां गेलीं, पेद्रून अजापां गेलीं. आतां हे शीस भितर हांकां धांपून घालां, कोडे घाल्यात, बिगां घाल्यात. ती कोडे तशेंच आसात, बिगां तशींच आसात, सांकळ्यो तश्योच आसात. पूण जेजूचे आपोस्तल थंय नात. ते आनी कडेन वचून प्रसंग करतात. हें कशें घडलें? कोणें बिगां पडलीं, कोणें हांकां भायर काडलें? बिगां तशींच आसात न्ही, हे खंयशे भायर आयले? म्हाकाय कळना, तुमकांय कळचें ना. ही जावन आसा पवित्र आत्म्याची सकत भाव भयणीनो. हें जावन आसा अजाप पवित्र आत्म्याचें. आनी ह्या वरवीं जाल्लीं अजापां एका फाटल्यान एक पवित्र पुस्तक पवित्र. ह्या पवित्र पुस्तकांत आमी आयकतना आमी भिजमीत जाता. भाव भयणीनो, आज हें सवाल आमी विचारूंक जाय. आज आमची सकत कितली, आमचें त्राण कितलें, आज आमचें पवित्र आमचें कितलो जिवाळ आसा. आजकाल भुरग्यांक मागणें नाका, दोतोर नाका, शिक्षण नाका, मीस नाका, शर्माव नाकात, रेतिऱ्यो नाकात, भुक्तीपण नाका. आजकाल मोबायलां, खेळ आनी खेळ, भोंवचें हें जाय आमच्या जिवितांत. हें आमचें पार्ट ऑफ लायफ. आमकां जिवितांत हें सगळी गरजेचें.
पूण ताचे सांगता पवित्र आत्म्याची संगत आमचे थंय कितली आसा आज तुवें आनी हांवें विचारूंक जाय आज आमकां हर एकल्याक त्यो उज्याच्यो जिबो पवित्र आत्म्याच्यो जिबो गरज आसा देंगी भाव भयणीनो आनी त्या देखून पवित्र सभा नित्रेस जावन आमी सोडून वचो आमी पवित्र सभेचीं भुरगीं आमची पवित्र सभा आमी बळादीक जावन पवित्र सभा बळादीक करचें मिसांव तुजें आनी म्हजें आनी त्या देखून पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन आमी बरोवंक जाय पवित्र आत्म्याचीं गितां आमी मागोवंक जाय भाव भयणीनो जुदेव 2 फेस्तां संभ्रमान आचरण करतले पयलें फेस्त पास्कांचें फेस्त आमी संभ्रमान आचरण करता कित्या खातीर तें आचरण करतले तांबडो दर्यो उतरन ते इजिप्ताच्या गुलामपणांतले सुटून गेल्ले एक महान गडीत दर्यो आनी दर्यांत इतलें उदक सुक्या धरणी वयर तांणी जैत जोडून ते सोलोन गेले म्हणटाना भाव भयणीनो तुवें आनी आमी चिंतच्या बरी ना एका दर्यांत सोलोन वेचें 2 वांटे जावचे आनीक मोदें मारोग जावचो हें व्हड सैत जैत तांणी जोडलेलें उतरोवन तांणी उतरोवन गुलामपणांत सुडकेच्या गांवाक आनी तेंत फेस्त पास्कांचें फेस्त गुलामपणांत सुडका आमकां समेस्तांक पातकातावन जिविताक ही सुडका जोड दिवचें फेस्त पास्कांचें फेस्त दुसरें फेस्त भाव भयणी तांणी आचरण करचें पेंतेकोस्ताचें फेस्त हातूंत 3 विशय आसले पयलो विशय सिनाय पर्वताचेर केल्लो सल्लो तो परत्यान उडासा काडूंक सल्लो केल्लो देवान हांव तुमचो देव तुमी म्हजी परजा हांव तुमचो पती तुमी म्हजी पतीण एक सल्लो तांच्या मदें आनी हो सल्लो संभ्रमतेले ते पेंतेकोस्ताच्या फेस्तार दिसा दुसऱ्या सुवातेर देवान हो सल्लो पाळच्या खातीर 10 उपादेश मोयजे मुखान दिल्ले आनी ही शर्तां परत्यान तांच्या मोती उडासा काडच्या खातीर आनी सांगातास 9 बेळे आमी मोती फेस्त आचरण करता तशें त्या बेड्या खातीर देवाक अर्गां दिवचे खातीर तर भाव भयणीनो हें फेस्त आज आमी आचरण करतना आज आमी उडासा काडूंक जाय पवित्र सभा आज जायती जिवाळ जाल्या हाका तुमी आनी आमी साक्ष आनीक जिवाळ जाय जे बिलकुल जीवदाळ जावन वचो भाव भयणीनो सापकुरी जावन वचो आमी ती जिवाळ दवरूंक जाय आनी ताका हांव आनी तुमी साक्ष आनी आमी आनी तुमी हर एकल्यांनी हे प्रयत्न आमच्या जिवितान करूंकूच आसा आनी त्या देखून तुमी जाणात नायट विजील हांगा ही डिसेंबरांत नायट विजील केल्ली न्ही पिलोमेन बाय तुवें आयिल्ली मो राती सगळे बसले हातून तुमी आयली बाय सगळी रात तुमकां न्हीद येवना तुमकां भूक लागोना ऑफकोर्स ब्रेड आनी कॉफी आनी आसली तरी पूण तें गरजेचें न्ही सगळी रात पळय असल्यो नायट विजील तो ब्रदर प्रकाश थंय तावन इतले पयस कितले बटी येता तो आतां हांव काल परच्या परस ते बोंदेल जाली आत्तूर जाली पक्षी गेले ह्या दिसांनी पोरतावन 2-3 दीस जावन भाव भयणीनो सगळ्यांनी ते नेणे पुरा कार्मेल गुड्यार थंय हांगा पुरा कडेन दवरतात नायट विजील आनी नायट विजिला मुखांतर पवित्र आत्म्या कडेन मागतात सगळी रात लोक भक्तीन आनी सक्तेन बरोवन क्रिस्तीचेनी फळादीकपणी जियोवंक आदार जाता कितलेशे लोक निराशी जावन गेल्ले ते देस्पोर जाल्ले जीवघात करया म्हूण जाल्ले कॅरिस्मॅटीक रितीन वचून कावन्सिलिंगा मुखांतर कितले जण परत नवी जिणी जियोवन पवित्र सभा जिवाळ दवरूंक प्रयत्न केल्ले आसा तुमी आनी आमी आज ह्या पवित्र बरोवंक जाय ह्या सक्तीन आमी बरोवंक जाय आनीकय पवित्र सभा आमी जिवाळ दवरूंक जाय ते मिसांव आमकां जेजून दिलां तें आमी करूंक जाय भाव भयणीनो आज काश्याचें आसा रिठाचें फेस्त रिठा वाड्यागार आचरण करतात म्हळ्यार हांवें मेयाच्या 22 तारखेचें फेस्त तिका काजर जावं भोंवन नासलें एका तरणाट्या कडेन हारामी तो देवास्पणांतलो ताच्या लागीं काजर करून दिलें आनी ताच्या कन्वर्टर मोनिका बशन्स तिणें तिच्या घोवा खातीर मागिल्लें तशें हिणेंय तिच्या घोवा खातीर मागलें 2 चेरके भुरगीं आसले सदां हांवें मिसाक ती वेतेली आनी हे भुरगीं बारी देवास्पणाचे आनी तांचो बापूय सो घोव तो कन्वर्टर जालो तो मरण पावलो हे दोगूय मरण पावले ल्हानपणाची तिका आशा आसली एक धार्मीक जायची म्हूण सांगून आतां ती काजरी पूण दादलो ना आनी त्या देखून ती रिलिजियस मेळाक वेता आनीक तिचें जिवीत सगळें जिवीत भाव भयणीनो कश्टाचें जिवीत सोम्याच्या दर्शनाचें जिवीत सोम्याच्या प्रेरणाचें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तीचें जिवीत ती जियेल्ली आनी तिका व्हडलें बिरूद पडलां असाध्यांची सांतीण असाध्य आसलें साध्य करची सांतीण तिची भाग्यवंत जिणी पवित्र जिणी आमकां हर एकल्याक एक मेलपंक्त आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत तुमकां हांवें शिकयलें एक सत तुमी तोळ सांगतात वाड्या जमतींनी वाड्या फेस्ता वेळार इगर्जींत थंय हांगा मस्त बटी तुमी म्हणचे आसा दिल्लो पयलो संदेश 100 वर्सांचो वयल्लो संदेश परत्या मोती घाडा हांवें तो संदेश पयले बटीन घेतलो वामांजुरांत कित्याक म्हळ्यार थंय जाग्याचे मस्त प्रॉब्लेम आसले आनीक म्हज्या वडिलांनी तें असाध्य तें जायना तें सोड म्हणल्या वेळार ही उतरां हांवें लोकांक मुखार बरोवन घाल मस्त मागणी केल्ले
मागण्याचो फळ जावन इतले अपुरबायचें येवजन पोंदा पावलें उरलीं येवजनां करूंक होला तावन आदाय मेळ्ळो आतां निरंतर आदाय कितलो सुद्दां इता मेळटेत आसा आनी हांगासरी जाग्याचे प्रॉब्लेम आसल्या वेळार वस्तू दी हांवें खाण घेवन देवा खंयचें साध्य न्हय देवाक सर्व संती साध्य आज ही उतरां तुमी म्हणटाना म्हाका अभिमान भोगता म्हाका संतोष भोगता कित्याक ही उतरां हांवें तुमच्या मतीन घाल्ली बरोवन घाल्ली मात न्ही काळजा मनांनी मस्त बटी मागणें केल्लें 100 वर्सांनी घेतले 100 ध्येय आसात अर्थबरी ध्येय आनी ते जियोंक आमी हर एकले प्रयत्न करया तोळ आमच्या मतीन दवरया थंय बरोवन घालयात भायर आनी खंय बरोवन तुमच्या काळजा मनान बरोवन घाला भाव भयणो असाध्यांची शरोतीन आनी ही सांतीन सा रिटा काश्य म्हळ्यार हांव हांगा लागीं सांग काश्य हांगा तो खाली 500 किलोमिटर मात जायते पूण हें काश्य न्ही ती काश्य ती रोमांत ती काश्य आनीक असली सांतीन तिचे 22 तारखेर फेस्त आज वाड्याकर फेस्त करतना तिची मजती आमी मागया भाव भयणीनो परत हांव सांगता हें अर्घ बलिदान हांवें म्हळें तुमी जायत्या आईच्या ह्या संभ्रमा खातीर पाद्र्याक वेता देखून एक बरो संभ्रम करया उपकार आठवया देव बरें करूं तुमकां पयले उपकार आमी आठोवया देवासो तरी एक देवासो ताणें दिले सर आदारा खातीर मोरया मायची मजत हर ये बटी आमी मागतेत आसा आनी तिकाय आमी अर्घां दिवया आनी सांसा बेस्त्यांव मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें भुरग्यापणांत सांसा बेस्त्यांवाची भितूर म्हज्या मतीन बरें आसलें म्हजें हांव पळय नुस्तें घाल्लें ताचो मोग ताचें भक्तीपण ताचें मागणें ताच्या ससायांनी 100 वर्सां आपुरबायन हांगासर सारूंक हांव मुस्तबडी आस्पत्रेक वचोना गेल्यार वचून फाटीं आयलां म्हळ्यार वचून एडमीट जावन थोडे बटी थोडे पाद्र्या 1 म्हयनो 15 दीस 1 हप्तो अशें बरें एडमीट जावन आसतात हांव सबार बटी तशें जाल्लें हाच्या पयलीं एडमीट जालां हांव वता हार्ट पेशंट अशें म्हण सांगून दुसरे थोड्यो संगती आसात पूण हांगासर आयल्या उपरांत भलायकी तितली पाड जावना देवान सांबाळल्या इतली बरो कामां करची जाल्यार तेवढ्या फिरगजींत इतलीं कुटुंबां आसात इतलीं इस्कालां आसात विगारवार जावन DSSच्या बिल्डींग कमिटीचो संचालक जावन थंय मिटिंगां हांगा मिटिंगां थंय पळयन हांगा पळयन आनी तुमच्या हर एकल्याच्या बऱ्या फलाक इतलें वचचें जाल्यार इतली तकली आटयचें जाल्यार मागण्याचें बोळ जायचें पयतत्म्याचें बोळ जायचें आनी त्या देखून देवा सांगता मोरया माय सांगता पातून सगळ्याच देवान जायती मजत म्हज्या खातीर केल्ली आसा असो मेस्तांक आनी तुमकां देव बरें करूं म्हूण सांगून हें अर्घ बलिदान आमी एकामेका खातीर भेटोवया एकामेका खातीर मागया आमेन. उबे रावया आमचो भावार्थ आमी उसारया एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पविदार बापतो सर्ग आणि पृथ्वीचो दिसत्या आणि ना दिसत्या सर्व सुसो रचणार आणि एका सुम्या जेजू क्रिस्ताक सत म्हणता देवाचो एकलोच पुतो सर काडा आदी बापा तावन सन्माला देवा तावन देव उसवाडा तावन उसवाड खऱ्या देवा तावन उपसारलो करो देव तो देवा तावन सन्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशां पसत आनी आमचे सोडवणे पसत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकारी मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पिलाताका ताका कुर्साम मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनी पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सरकार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवटीक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदाता तो बापा आनी पुता ताव निपसाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसरको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा पातकांच्या बोगसण्या खातीर एक पयसान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता आमेन. ताणें तांचे स्वास सोडलो सोमी आमचेरी स्वास सोडू पवित्र आत्म्याक सोडू आमची पातकां बक्षी आमची मागणी आयक बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा तुझे राज बरगडोंक वावरूंच्या बापा साहेबाचेर सर बिस्पाचेर ह्या जागा आनी धर्मीक भाव भयणींचेर तुजे भरपूर बेसांव घाल पवित्रत्म्याच्या बलान सुवार्थ एक साक जावन जियोंक तांकां आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर राजकीय आनी सर अधिकारींक पवित्रत्म्याच्या बलान भर खोटेपण सांडून निस्वार्थीपणी लोकांची सेवा करूंक तांचो आदार लोकांच्या बरेपणा खातीर उपयोग करूंक तांची मूद उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
मानादीक बाप सिप्रियन पिंटो फाटल्या 6 वर्सांनी देवान विविध रितीन तांचेर वतल्या आशिर्वादां खातीर अर्गां बलिदान भेटयत आसतना तांच्या प्रामाणीक सेवेक मोगाक तस्सो देव तांकां प्रतिफळ दिवन दी. तांकां बरी भलायकी जाणवाय शांती संतोष तांच्या याजकी जिवितान सदांच लाभून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या विगाराच्या नव्या मिसावांचेर आनी नव्या फिरगजीचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तोच पवित्रत्मो तांकां सदांच मार्गदर्शन दिवन दी आनी तांणी सेवा दिवचो लोक तांकां मोगान आनी भवार्थान आनी सहकारान स्विकार करून दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर सारिता वाड्याच्या कुटुंबादाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे मिसाचे बलिदान आमचो भवार्थ घट करून दी, एकवट गुंड करून दी आनी समाजीन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोंक प्रेरण जावन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. वाड्याच्या मुखेल्यांचेर आनी वाड्यांत निस्वार्थीपणी वावरच्या सर बऱ्या मनाच्या वाड्या घरांत उदारपणी दान दिवच्या दानीक तुज्या आशिर्वादांनी भर. पिडेस्तांचेर कश्टातल्यांचेर दयाळ दिश्ट घाल. परगांवांत आसल्या सांद्यांक सुरक्षा आनी भद्रती लाभाशे कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ता आमच्या समिया मरिफात आमेन. तर इस्मॉल जमो करा काणीको इस्मॉला सांगात हाडा. इस्मॉल जमो करची दयाकन इस्मॉल जोडूंक वचसा आनी काणीको हाडची काणीको हाडूंक पाटी वचसा. सर्गीच्या बापा आम्ही तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कोडी रक्तान उडोवाय बदलून जिविताचे दान आमकां दिवन परता. सर्वेस पोरा देवा दिनवास तुका उदरपणान दिलाय हे जीवन आमकां. जीवन आमचे सगळे तुका भेटयता. मायपासान ते घेवन आमी प्रार्थिता. माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत. वो तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवर. माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत. वो तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवर. गोवाचो ओटो आनी राखाचो होमाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कोडी रक्तान उडोवाय बदलून जिविताचे कान आमकां दिवन परता. आर्जा आमची करतो कटवाडी मोगान. सर्वांचो मोकोरो शिकायचो नाकार. मोगा उज्या तुज्या काळजांची भेटय. चेतन नवे जिणेन तूं आमकां लावय. माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत. वो तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवर. माया मोगान आमी जियेंक संवसारांत. वो तूं आमचेर बापा कृपेचो शिवर. गोवाचो ओटो आनी राखाचो होमाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कोडी रक्तान उडोवाय बदलून जिविताचे दान आमकां दिवन परता. गोवाचो ओटो आनी राखाचो होमाय सर्गीच्या बापा आमी तुका भेटयता. क्रिस्ताचे कोडी रक्तान उडोवाय बदलून जिविताचे दान आमकां दिवन परता.
बाबा भयणीन आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्पोर मानून घे. मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या भासोवणे प्रमाणे ताणें शिकयिल्लें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडा पेंजाव. ह्या यज्ञाचो गुट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांदूळ पावते बरी वांटो घेवंक पावो. आमी मागता आमच्या समया जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली, तांचेर आयच्या दिसा तुवें पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गूड संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच बाबार्थ उसारूंक मनशांच्या वेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो घडोवन हाडलो. ह्या परी तुजी पवित्र सभा जल्मा आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायतात तुजे मोकार. बापा खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासूत समर्पवची. तेच परी जेवण जातसर आपल्या पवित्रतांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडे. तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासूत आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतेले. हे म्हज्या उडासाक करात.
भावार्थसो गोड परगटुया. बापा जेजूच्या मरण असो आणि जीवनपण असो आम्ही भक्तीपणी उडास करता. जिवीत असो उंडो सरवणेची काल सो तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दीन बसता. जेजूची कुडारग सेवतली आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर. लियो आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. भाव भयणीनो, जायती आमची मलगडी मरण पावल्यांत. हांगा आयल्या उपरांत 303 मरणां जालीं. 303 मरणां जालीं. तसो सडीत तरान उडास काणताच्या आत्म्याक शांती मागून सर्वेस्परा तुज्या साकरणीची काकुळट कर. तांकां ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन वेलाय. जशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. जीवनपण सबूर वस्तून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखार मोळ पळयोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. कुंवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मता, सब्यास्त्याम आनी सर काळी तुका मानवल्यात. त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया. तुझे नाव पवित्र, तुझे तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारांचा आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां आनी आमी आमचे सुटलेल्या सर्वेस्परा सर्वायटंतली आमकां निवार. दयाकुन्या जिवितान सबस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. आनी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सगळ्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामणी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो.
एकामेकाची तोंडां पळोवया, आसो दिवया आनी शांती पाठवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूळ कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. पण ह्या भावा भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त. बापान मनशा कुळाक दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्तान मनशा कुळाक दिल्लें वर्तें देणें जावन आसा पवित्र आत्मो. जेजूक सेवन पवित्र आत्मेच्या आनी बापाच्या एकवटांत मोगान जियोवची आनी सक्तेन आनी बळान जियोवची आमी सुभागी. समियान तुवें म्हणजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
नव्या जीवनांताच्या भाग आम्ही घेऊया. आम्ही प्रार्थूया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझ्या पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय, तर तुवें दिल्या ती कृपा सांबाळ. आमी आतांच घेतलेल्या आत्मीक पोशणा वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपल्या आदीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचे राज सोलो आनी सोडवणेचो फळ आमच्या जिणेंत वाडो. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आदल्या आयतारची इस्मोल 42,000 रुपये तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं. तुमी रेकॉर्ड करियेत, नो प्रॉब्लेम जायते, रेकॉर्ड करियेत. कोंकणी उलयताय तूं? ನೀವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. येवनच्या आयताराची लितुर्जी भगवंतरी चेंपेस्त सोनवारा 5 वरांची कोसेस वाड्याक, आयतारा 6 वरांची साम पेद्रू, आयतारा 7:30 वरांची सामिंगेल पयलो, 11 वरांची सामिंगेल दुसरो. हे मिसलेन्स आमच्या व्हडल्या हॉलांत तुमकां समेस्तांक कॉफी फळार राखून आसा आनीक जाता तितले बेगीन कापे फळार करून हॉलांत तयार करून दवरल्यान ती कदेलां दे करून तुमी ती बसका स्विकार करची आनी कार्य बेगीनच प्रारंभ करूंक तुमी अवकाश करून दिवचें म्हणून विनंती आसा. आज 9:30 वरांचेर सकाळीं मीस आसचें ना आनी मुखले मीस सकाळीं 11 वरांचेर आसतले. भाव भयणीनो, फाल्यां मेयाची 25 तारीख फाल्यां सांजेर 4:30 वरार आमचो नवो विगार मनादीक बाप अँड्रू लियो डिसोजा बोंदेल फिरगजे तावन हांगासर विगार जावन जबाबदारी घेता. तुमी व्हडा संख्यान नव्या विगाराक स्वागत करूंक हजर आसा जय म्हूण म्हजी कल्ती विनंती. 4:15 वरांचेर तुमी हांगासर हजर आसचें आनी गवळी परिशदेच्या सक्कडी संध्यांनी ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक आसा म्हणलें उडास दवरचें. परवा मंगळारा मेयाची 20 आनी 6 तारीख आनीक मंगळाराचो दीस त्या दिसा भरती 5 वरांचेर हांव हांगा तावन वालेन्सिया फिरगजी विगार जावन वेतां. म्हाका वालेन्सिया फिरगजेक पावूंक येतले आनी मंगळारा सांजेर 4:30 वरांचेर इगर्जेंत आसूंक जाय. 4:30 वरार मोठवी मागण्या विधी आनी बेसांव दिवचे कार्यक्रम आसतले. म्हाका सांगात दिवंक आशिल्ले आनी तांची नांवां आज सांजे भितर वाड्याच्या गुरकारां कडेन दिवंक विनंती आसा. आनी वाड्याच्या गुरकारांनी उपाध्यक्ष लागीं तांचे नंबर दिवचे, कित्याक म्हळ्यार वालेन्सिया फिरगयच्या विगाराक आमी नंबर दिवंक आसा, कितलो लोक येता गी म्हूण सांगून त्या देखून आज सांजे भितर वाड्याच्या गुरकारा कडेन नांवां दिया आनी आज राती भितर गुरकारांनी उपाध्यक्षा कडेन तांचे नंबर नांवां सांगची गरज ना, कितले नंबर 10 जाणां 15 जाणां 20 जाणां अशें वाड्यांतल्यान येतात म्हूण सांगून तुमी सांगल्यार पाद्र्यापाक वालेन्सियाच्या विगाराक ते म्हाका कळीत करूंक सुलाभ जाता. आज पास्कांचो काळ आखेर जाता. फाल्यां तावन सोम्याच्या बुडव्यान आमोरी म्हणची. मेयाच्या 10 तारखेर फातिमा वाड्यान आनी मेयाच्या 20 तारखेर फातिमा पयल्या वाड्यान तांच्या वाड्याचें फेस्त भोव संभ्रमान आपुरबायेन आचरण केलें. दोनी वाड्यांच्या फेस्ताक सुरवेतान अखेरी पर्यंत हांव हजर आसलो. सगळें कार्य बेस्ट जाल्लें. फातिमा वाड्याचो गुरकार आल्फ्रेड डिसोजा, फातिमा पयल्या वाड्याचो गुरकार रोडॉल्फो डिसोजा आनीक वाड्याच्या प्रतिनिधींक आनी सक्कडी वाड्यागारांक रास अभिनंदन हांव पाठयतां.
दोन्ही वाड्यांचे कार्यक्रम भोव अपुरबायेन मांडून हाडिल्ले तुमकां म्हजें अभिनंदन. येवच्या शनिवारा सकाळी 10 वरार आमच्या कमर्शियल कॉम्प्लेक्सांत मॅको सोसायटी आसा. ऑटो रिक्षावालांक आनीक कार ड्रायव्हरांक स्मार्ट कार्ड रजिस्ट्रेशन करूंक एक अवकाश करून दिला. येवच्या शनिवारा सकाळी 10 वरां उपरांत सडीतीवर नोटीस बोर्डाचेर आसा. दया करून सहकार दियात. फाटल्या 3 म्हयन्यांनी आमच्या SSVPच्या युवा संध्यांनी स्क्रॅप कलेक्शन करून 2.5 लाख रुपये जमा केल्यात. हे स्क्रॅप तुमी दिल्ले, मेहनत काडली तांणी आनी ह्या खातीर सहकार दिल्ले लिओ पेरेरा, सांत आंतोवडे सुगुरकार आनीक हे स्क्रॅप जमा करूंक जागो दिल्लो मिंगेल पयल्या वाड्याचो उदया डिसोजा आनी इतर गुरकारांक प्रतिनिधींक वाड्याकारांक आनीक हे वर्तें काम केलां सामिशन पावसभेच्या युवा संध्यांनी आनी ते दुबळ्या धाकट्यांच्या बरेपणा खातीर ते दान जावन दितात. शिकपाक ह्या वखदांक तांकां अभिनंदन. तुमकां तुमच्या बऱ्या मनाक देव बरें करूं. सा कार्लो आकुतीस येवकरिस्ताचो सांत हाची इमाज प्रतिश्ठापन केल्या आनी काल संजेर मिसा उपरांत ती बेंजार केल्या. भाव भयणीनो, पोर हांवें ही प्रतिश्ठापन केल्या उपरांत आमच्या कोडयाळ DCSच्या पाद्र्यापांचो एक ग्रूप आसा. त्या ग्रुपांत हांवें फोटो धाडिल्ल्यो मस्त म्हाका अभिनंदन पाठयलां. हो नवोच सांत आदल्या सप्टेंबरच्या 7 तारखेर ताका सांत म्हणून पास जाल्लेले. 15 वर्सां प्रायर तो ब्लड कॅन्सरांत लुकेमियांत अंतरलेलो आनीक ताणें जिवंत आसतना हांवें मिसाक विचारलें, कुमसार जावन विचारलें आनी येवकरिस्ताचें अजापा इंटरनेटाचेर थंय हांगा सगळ्यांनी प्रसार करून पोय सक्रामेंताचें भक्तीपण ताणें वाडयलां. तुमी आतां विल्ला काडून वतात पळय अजाप अजाप म्हण सांगून, तशें ताणें इंटरनेटाचेर मस्त प्रसार केल्लो. आजकाल पळया भुरगीं पुरा नाका जाल्लें पुरा इंटरनेटार ताचेर प्रसार करतात. बरें बरें करनात न्ही. आदले फावटी म्हाका थोड्यांनी म्हणलें आसा कितें म्हळ्यार फादर तुमी मुडी पोवन बरें करून मागणें केल्लें गल्फागारां बसून झूज आयलां. गल्फागारांनी कितले कश्ट काडून कितले मेहनत काडून ताच्या कुटुंबाक मात न्ही आमच्या समाजाक वयर हाडलां. मस्त फिरगज्यो इस्कालां हॉलां. कित्याक म्हळ्यार हांव 93 इस्वेंत गल्फाक म्हजें पयलीं हांवें प्रारंभ केल्लें फंड कलेक्शनाक पयशे जमा करूं. कितल्या लोकां कडेन हांव गेलां, हर एका फिरगजीत हांव गेलां. हांगा तर मात्र वचोना कोवीड आयले देखून, पूण गल्फागारांक हांवें संपर्क करता तांचे तावन पयशे हांवें हाडिल्यात. देखून तांच्या मेहनतीन कश्टांनी मस्त बरें जालें बरें जालें बरें जालें. त्या दिसा मुडी आराधनाक मिसाक वेताना म्हजे लागीं म्हाका फोन आयिल्ले दोगा तेगांचे, मागा फादर आमची परिस्थिती बारी पाड, आमचें काम होगडाय घेवचें आसा म्हणून. हांवें बरें करून तें सांगिल्लें आनीक तें कोणे एकल्यान विडियो केल्लो धाडिल्लो आनी थोड्यान म्हाका म्हणलें हे विडियो प्रसार करनात फादर, हें बरें बरें घाल्लें आहा पळय तें पुरो प्रसार करनात. कांय इल्लेशें इतलेशें मेळ्ळ्यार आहा पळय तें सत घी पोटी घी म्हूण सोदून काडचें आमकां सोंसणीक आयना. तें विगी फाशार करतात चिंचंत ना लोकांनी म्हूण सांगून. बरें प्रसार करीचे. ह्या सांतान बरें प्रसार केल्लें अजापा कली अजापा येवकरिस्ताची अजापा. त्या देखून पळय 15 वर्सां पर्यंत ताची कूड उस्तिताना तो तसो तारलो, कशें मरणाच्या पेटीन दवरलो तसोच तारलो तो. ताची इमाज पळया ती कितली आपुरबाई दिसता. वचून उमो काण घेवंक जाता. कितली आपुरबाई दिसता. मस्ताने म्हाका सांगलें, पाद्र्याबांनी सांगलें आमच्या देशीन भोवशा फस्ट टायम कोणना अशी इमाज भायर उक्त्या जाग्यार व्हडली इमाज प्रतिश्ठापन करची म्हूण सांगून. ताका कारण आसा. कारण कितें म्हळ्यार हांगासर 2,500 विद्यार्थी आमच्या इस्कॉलाच्या कॅम्पसाक येतात. देखून ते इल्लेशे ताची दिश्ट घालून दी, इल्ले कांय लिसांव तांकां मेळोवन दी, मजत मेळोवन दी. एका वाटेन जुजे न्हिदुरलो पापा फ्रांसिसाक बारी मोगा आसो. हांवें तुमकां हाचे वयल्यान सांगलां. पोय सभेन जायते समस्या आसता आसतना तो बरोवन चिटीर बरयतलो, त्याच्या इमाजी पदां दवरतलो आनीक न्हिदल्या सांजोडे मागतलो आनी अजापादारां ताका तसो आदार मेळटलो म्हूण सांगून. देखून थंय मस्तन मागणी करून येता. हांवें पळयलें मोरी माय आसा थंय, ताच्या उपरांत कार्लो आकुतीस आसा. आतां सुबेज करून ह्यो प्रतिश्ठापन केल्यात. तुमी ती मागणी करून येता म्हाकाय संतोश जाता आनी तुमकां म्हजोय उडास येतलो फादऱ्यापान प्रतिश्ठापन केल्ल्यो म्हूण सांगून. उडास मात न्ही म्हजे खातीर मागतल्यात म्हणून बरो असो म्हाका आसा. देखून तुमी ते वचून मागणी करीत पळया. सक्रामेंताचें भक्तीपण आनी पवित्र पुस्तकाचें भक्तीपण सदांच आमी वाडोवंक जाय. नवी सिस्टर आयल्या बेतनी कॉवेंताक. आमच्या बेतनी कॉवेंताक व्हडलीं व्हडलीं सिस्टरां येतात. एकली व्हडली सिस्टर प्रोविन्शियल आहली 8 वर्सां गेली. तिच्या जाग्यार आनी एकली व्हडली नर्स सिस्टर आयल्या.
देखून तुमकां नर्साची गरज पडल्यार आहा पळय ती कांगनाडी आस्पत्रेन काम करता वस्ती तिची बेतेल कॉन्व्हेंटांत तिका हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा फिरगस कुटुंबाक सिस्टर तरणाटी आसा आनीक आल्लीपाद फिरगजीची म्हणा लागली ती आल्लीपाद म्हळ्यार बोंटवळ दिशेन सिस्टर लांबू दिग आसा आनीक बरी घटमुट्ट आसा तिची सेवा घटमुट्ट तुमकां मुखल्या दिसांनी मेळटली म्हणून बरो असो सगळ्या फिरगस कुटुंबाच्या तर्फेन हांव तिका फुलांचो बुक्को दिवं स्वागत आमच्या फिरगस कुटुंबाक आनी बरी सेवा मागता. सिस्टर ग्रेट्टा जुलियाना ग्रेट्टा. तुमकां मागीर मेमेंटो दितात एक मेमेंटो हांव उद्द्यावर आसतना म्हजो 25 वर्सांचो याजाकी दीक्षित दीस जाल्लो पूण हांवें आचरण करूं ना पूण तांणी बऱ्यो रेजिस्ट्र्यो करून लोकां पुरो वांटल्यो आतां 38 वर्सां म्हळ्यार त्यो आतांय म्हज्या लागीं आसात जायते इतल्यो आसात आनी की तांणी हांवें एकतो सारलो थंय मागीर दिएसीस 2 जाली देखून हांव इश्शीन आयलो ती म्हजे कडेन आसा देखून म्हाका उडासाक आयलो हांगा ताणें वेताना तुमकां रेजिस्टर दिया म्हज्या उडासाक म्हूण सांगून खंय बायबलांत की आलतरी खंय दवर म्हजो उडास काडून मागचे खातीर भाव भयणीनो 38 वर्सां ती हांवें देय गीत खाण गेल्लें जीवन मोजे तुका भेटयलेली ये काणीक जावं दी ही उतरां हांवें घालून आतां 38 वर्सांच्या ह्या जागी दिसचे उडासाक ही हांवें तयार केल्ली त्या दिसा तुमी हांगा चिकन बिरयानी कबाब खावन खंय उडोवचें नाका म्हूण सांगून हांवें आज तुमकां दिवच्यो मीस जाल्या उपरांत कोणाक जाय तुमी एक व्हरयेत सक्कडी मिसा उपरांत हांगासर वांटतात निमाणें हांवें बरयलां हांगा तुमच्या मोगाक अभिमानाक आनी साकाराक देव बरें करूं. ऑलरायट आतां थोड्यो गरजेच्यो विशय दयाकन आयका हांव थंय हॉलांत व्हडलें कांय उलोवंक वचना सक्कडी मिसा वेळार जें कितें हांव सांगतां तें हांवें सांगलां कित्याक म्हळ्यार सक्कडी तुमी हॉलाक येतात म्हणून म्हाका भरवसो ना तुमची राटावड फादऱ्यापान मात तुमच्या हरयेका बऱ्या फाल्यां येचें पूण तुमकां राटावड चड न्ही त्या देखून तुमी आयल्यार एकत येनाटल्यार एकत म्हाका खंय व्हडलें डिफरन्स जायना पूण आयल्यार तांकां एरेंज करतल्यांक बारीक खुशी म्हाका इल्ली चड खुशी जाता येनाटल्यारय व्हडना देखून हांवें सक्कडी मिसा वेळार म्हजी भोगणां हांगासर हांवें सांगल्यांत मिसाक आयली सगळ्यांक कितें म्हजीं भोगणां आसात ती कळोवन दीत म्हूण सांगून आनी थंय हांव सड्ड कांय उलोवंक वचना कित्याक म्हळ्यार हांव मेच्या 2 तारखे याजकी दिक्षेच्या वर्दीच्या दिसा हांव उलयलां तुमच्या लागीं ताच्या पयले फिरगयचो दीस आचरण केलो त्या दिसाय हांव उलयलां आनी मस्तानांक नांवां उल्लेख केले आनी सन्मान केला चांगलें परत्यान काल्याक सांगचें देखून सट्टी सांगूंक म्हाका नाका जें कितें सांगूंक आसा म्हजी भोगणां हांगात हांव सांगतां. भाव भयणीनो हांव हांगा न्हू संतृप्तेन वेतां ह्या संदर्भाचेर फिरगस गोवळी परिस्थितीच्या मुखेलपणाखाल म्हाका अपुरबायचे उपकार बावडचे कार्यक्रम तुमी मांडून हाडला. स्मारक पुस्तक येदोळसो तयार जाल्यात ऑफिसाक येवन पावल्यात वाड्याच्या गुरकरांनी दया करून ते व्हरून वचून हर एका कुटुंबाक एक पावीत करूंक विनंती आसा. व्हडा संख्यान तुमी म्हज्या नव्या मिसावाक धाडूंक आयती जाल्यांत पोर नित्यदानगर इगर्जीक पाद्र्यापाक स्विकार करूंक हुद्दो हस्तांतर करूंक हांव विकारवार जावन हांव गेल्लो थंय पाद्र्यापुरा म्हणटले खडाबडे लोक येता खंय 1,500 लोक खंय म्हूण सांगून म्हजे पांय वट तेत्ताले तमाशे करता तेत्ताले आनी हांवें हांसचें कोण सक्कडी येवंक तयार जाल्यांत तुमकां देव बरें करूं. तुमकां रास अभिनंदन धन्यवाद. फाटल्या 6 वर्सांनी तुमी म्हाका बरो सहकार दिला आनी हांवें प्रामाणीकपणी म्हज्या तांकी प्रकार हांवें सेवा हांगासर अर्पिल्या. ह्या सोमेस्तांक हांवें एकच तरान पार्शेलिटी केदाळे हांव करीत ना म्हाका ती केल्यार जायना देखून भेदभाव हांवें करूंक ना सगळ्यांक एकाच लेखा सुदारशिलां. दुर्बळ्यांक घरांक वखदाक शिकपाक खाणा जेवणाक इत्यादी जायती आर्थीक मजत हांवें दिल्ली आसा. आनीक कागदां बरोवन रेकमेंडेशन लेटर ते CODP मात न्ही इतर जाग्यांक परस सुमार एक 12 घरांक आर्थीक मजत थोड्यांक 1,50,000 25,000 40,000 अशें दिल्ले आसात आनी 2 कुटुंबांक CODP मुखांत 1.5 लाख रुपये समेत हाडून दिल्ले आसात आनीक जायत्या जाणांक फाटल्या 6 वर्सांनी मस्त मजत हाडून दिल्ली आसा. आत्मीक संगतींनी लितुर्जी मिसां दोतोर न्हू कंतारां भक्तीपणां आराधना शिस्त भक्त शर्माव
वेळार सुरू करची मिसां वेळार अखेर करची सगळी कार्यांनी वेळाक बरें म्हत्व हांवें दिलां आनी वेळाचें म्हत्व तुमकां हांवें शिकयलां. ऑफिसान चडायत आसून नातल्या वेळार हर एक आयताराच्या सगळी मिसां वेळार हांवें सांगा संडे अनावन्समेंट्स करची आसली आनी सारकी माहेत आनी समजणी तुमकां हांव दितलो. कित्याक म्हळ्यार तुमी ऑफिसाक घेवन म्हाका राखचें नाका, काल आयिल्लीं आज आयिल्लो राखून बसलो हें पुरो म्हाका बरें जायना आनी त्या देखून म्हाका मेळोंक येतल्यांक कश्टार घालीन आये म्हूण सांगून हांवें हर एक आयतारा पयलेंच कार्यक्रम एंटिसिपेट पळोवन एमर्जन्सी सोडल्यार तुमकां हांव सांगतलो आनी अशें तुमकां कश्टार पडना अशें हांवें जागृताय सांबाळल्या. हांवें तुमच्या पयशांचो मोग करूंक ना, हांवें तुमचो मोग केला. देखून तुमकां पप्स, ज्यूस, स्वीट्स, आयस्क्रीम, बिरयाणी, कबाब, जेवणां, सोडा, धर्मात यात्रीक पयना इत्यादी मांडावळ केल्ली. ह्या विशयान तुमकां म्हजेर अभिमान आसा, गौरव आसा, उपकारी मोन आसा म्हणलें म्हाका कळीत आसा. तुमच्या सहकाराक देव बरें करूं. तुमच्या सदांच संभ्रमांनी हांव हजर आसतलों. रोज जावं दी, मोर्न जावं दी, मोर्नाच्या जेवणां जावं दी, आयतारा एकेपटी 4-5 मोर्नाची पार्टी आसल्यार हर एकाक हांव एक घडी भेट करतलो आनी तुमच्या हर एका बऱ्या फलांनी हांवें वांटो घेतलो आसा. घरांनी, आस्पत्रेनी, पिडेस्तांक जायत्यांक भेट कर मागणें केल्लें आसा. आनीक कितें सगळी तुमकां अवकाश हांगासर चिंतया सन्मान करचें प्रोत्साव दिला, सांगात दिला, उत्तेजन दिलां. 99% फिरगजगारांक म्हजे ती अभिमान आसा म्हणलें हांव जाणा. कित्याक म्हळ्यार एकच एक एग्जाम्पल काण घेया. फेब्रुवारीच्या 8 तारखेर आमी व्हडलो फिरगज दीस आचरण केल्लो आनी त्या दिसा 300 जाणांक वेदीर आपोवन मोमेंटो दिवन गे आनीक ट्विन्सांक तांकां बरा सन्मान केल्लो तुमच्या उडासांत कंडिशन आसतलो. आमच्या फिरगजीचे सगळी सांग संस्थे आनी वाड्या जमत अपुरबायेन चलतात, सेवा करतात. हांगा झगडें ना, लढाई ना, मनस्ताप ना, पंगड ना, दब्बाळिके ना. दब्बाळिके हांव बिलकूल सोडिना. दब्बाळिके केल्यार हांव येना थंय. देखून सगळी एकच आमी देवाचीं भुरगीं समासम आनी त्या देखून दब्बाळिके म्हाका सुसयना. बरें स्पंदन तुमी केलां, मोग मायपास आसा, कलतेपण आसा. ह्या सर्वाक म्हाका संतोश आसा, तृप्ती आसा. तुमकां देव बरें करूं. खंय म्हणी फिरगजीन हांव गेल्या फिरगजीन लढाई आसल्यार एक हांव ती लढाई जायतल्या बरी करता, नाजाल्यार हांव थंय रावना जायते. आनी हांव गेल्या खंयच्याय फिरगजीन लढाई जावं ना. अपुरबायेन माय मोगान आमी आसल्या, तुमी तशेंच आसल्यात. तुमकां देव बरें करूं. आतां आमच्या फिरगजीक बरी उत्पत आसा. सबार हॉलां आसात, नवीन 2 हॉलां. ह्या घराच्या पाद्रेबाच्या घरा भितर 2 हॉलां आनी ताच्या उपरांत इस्कालांत 2-3 हॉलां आसात. आंगडी, पोरण्यो आंगडी, नव्यो आंगडी, सुमार 40 वयर आंगडी आसात, इस्कालां आसात. हाचे तावन कन्नडा मिडियम इल्लें कश्टार आसा जाल्यार इंग्लीश मिडियमांत तावन कॉलेज सगळी सारकी जाल्या. कॉलेजींत कितेंच कांय पयशांची अडचण ना. आनी इंग्लीश मिडियमांत तावन फिरगजीक आदाय लाभता. फिरगजीन सबार दुबळीं कुटुंबां आसात. ह्या उत्पत्ती तावन दुबळ्यांची घरां सारकी करचें येवजन मुखल्या दिसांनी नव्या विगाराच्या आनी फिरगज गोळी परिशदेच्या मुखेलपणाखाल जायचे म्हणली म्हजी आशा. ही हांवें फिरगज आर्थीक समितींत आनी गौळी परिशदेंत उसारल्या, बरोवन घालां. आनी हांगासर येवन सोपाद्र्या बी बरें शर्मावन सांगता ताका दुबळ्यांचो मोग आसा आनी तो खंडीत जावन ह्या दुबळ्या कुटुंबांक हे निरंतरी काम जायचे. ह्या फिरगजींत मस्त दुबळीं कुटुंबां आसात, तांकां विविध तराचो आदार इगर्जी जावच्या उत्पत्ती तावन मेळाचें म्हणली म्हजी आशा. वाड्याच्या गुरकारांच्या आनी सा मिशन पावलो सभेच्या उमेदीन ही घरां सुबीत जाल्यान थोड्यांची आनी की जावंक आसात मुखल्या दिसांनी जावं दीत म्हणली म्हजी आशा. आडम कुद्र नव्या इगर्जी येवजना खातीर हांवें जायती मेहनत केल्या. म्हज्या कुटुंबाच्या नांवार आदल्या वर्सा आडमकुदूच्या फेस्ता दिसा 5 लाख रुपये हांवें बँकाक दाखल केल्ले. आनीक होली रोजरी चर्च प्रोजेक्टांत आतां 38 लाख रुपये आसात. हांवें जायते पयशे त्या जाग्या खातीर खर्चिल्यात, जायती राटावळ केल्या. आनीक आतां अंतीम हंतार तें आसा. एकच एक बेजाराय बिसाबडे 1 वर्स हांवें सट्टी विसारले इगज बांदून काडून सोडटा म्हूण सांगून ते म्हाका अवकाश मेळोंक ना. आनीक त्या विशयान म्हाका सुरसुरे आसात. मुखलो विगार तो करतलो म्हणलो बरो असो म्हाका आसा. 5 वाड्या घरांनी 1 करोड रुपये बसयला आनी एकच व्यक्तीन 50 लाख बसयल्यात. आनीक थंय आदलो 26 सेंट जागो एका करोडा परस चड पयशांक विकून वचोंक जायत्यो पार्टी आयिल्ल्यो. तें काम इल्लें फाटीं पडलें आनी आयले वर्ते 2 पार्टी म्हजे लागीं आयिल्ल्यो. हांवें मोन करुना कित्याक आतां वेच्या टायमार जायना. तो जागो फादर पिटर सरोच्या नांवार आसलो, तो आमच्या इगर्जेच्या नांवार रेजिस्टर्ड वील केला. आनीक तो जागो आमकां गरज पडना. तो विकसोच बरो आनी ताचे तावन 1-1.5 करोड रुपये पयशे मेळ्ळ्यार आनी जे कितें पयशे तुमी दान दितात कुमो करतात थंयसर इगर्जबांची व्हडली विशयत न्ही. कित्याक उरल्यो पुरा संगती जाल्यात. इवन हांवें ताचें प्लॅन हांवें तयार केल्लें आसा.
ते जाता जावन ना म्हाका गुत्तूना नव्या बिगाराक संबंध जाल्ले आनी तुमकां संबंध जाल्ले पूण नवी गरज थंय जायचे म्हणली म्हजी आशा म्हजें मागणें इंग्लीश मिडियम इस्कालांत आतां 2,30,00,000 FD करून दवरले आसात आनी एका करोडा वयर SP अकावंटांत आसात म्हणटा आसतना हांवें सांगलें त्या देखून इस्कालांची परिस्थिती पुरा कडेन बरी जाल्या आनी देवाक आमी अर्गां दिवया मरियाक अर्गां दिवया आमच्या पात्रुनाक आमी अर्गां दिवया नगरसभे उडला तावन आमच्या इंटरलॉक्स योजनाक 5 लाख रुपये बसयल्ले आनीक आमच्या I1 डिसोजा MLCन 5 लाख बसयल्ले ताच्या फाटल्यान मस्त मेहनत केली हांवें जायते ते हांवेंच्या पयलीं आतां मेळोवचे म्हणून भारी प्रयत्न केल्ले तातूंत नगरसभे उडला 5 लाखांतले TDS कट जावन 3.5 लाख रुपये आदल्या बुधवारा दिसा मेल्विन डिसोजान म्हज्या हातांत हाडून दिल्यात कॅश आनीक चॅक म्हूण सांगून 3.5 लाख रुपये हे पयशे आमच्या इगतच्या बँक अकावंटाक हांवें जमो केल्यात त्या वेळाचेर उपाध्यक्ष अरुणी आसुल्लो आनीक आमचो मेल्वी आसुल्लो आनी इमिडिएटली हांवें पावलू कडेन साक्रिस्ताना कडेन पयशे दिवन त्याच वेळार म्हाका हांगातावन बेंदूर हानंदू वारेक मिसा वचूंक आहलें हानंदू 10 पर्यंत हांव ऑफिसांत आहलो हे पयशे बँकात धाडच्या खातीर आनी ही बंदोबस्त हांवें केल्ली आसा आनी ह्या संदर्भाचेर मेहनत केल्ल्या प्रेरण दिल्ल्या उपकार केल्ल्या श्री UT कादर नवीन हेगडे आनी बेझिल डिसोजा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा ताणें आनीक मेल्विनान हे पयशे आमच्या हाताक मेळून तो PW कॉन्ट्रॅक्टर आनीक ताणें मस्त कश्ट काडल्यात ताका कळीत आसता ताणें म्हजे कडेन सांगलां तांकां इल्ल्या वेळा उपरांत हांव शॉल घालून मान करता आनी तशेंच म्हाका एक शॉल घालूंक जाय मलगोडो मनीस सगळ्यांच्या सगळ्यांक हेल्प मस्त तुमी हेल्प केला तातूंत हेरी डिसोजा सांपेद्रू वाड्याचो मलगोडो ताणें हांव आयल्या उपरांत न्ही आदीं हांव न्ही इगर्जेन मस्त शिबिरां 10वे क्लासची भुरग्यांची शिबिरां दुसरीं शिबिरां पेस्तां तें बरें म्हणटा आसतना आमकां मास्टली जावन दी इतर सगळ्या जाणांनी हेल्प केल्लें आसा सगळ्यांच्या नांवान तांकां 4 जाणांक हांव उपकार हांव मागीर परत्यान हांव सांगता म्हाका दिवना म्हाका सांगो ना म्हणजे प्लीज म्हणनाकात म्हाका बेजार जाता तशें म्हळ्यार म्हाका मस्त दुखता म्हणून त्या तुमी म्हणूंक नजो तशें म्हणनात तुमी बरी मनशां म्हणना वता म्हाका ओके भाव भयणीनो म्हजी सूख आसल्यार म्हाका बक्षिया आनी म्हजेर कोणाकी राग आसा जाल्यार तो हातांत सोडा कित्याक म्हळ्यार हांवें कोणाचेर राग दवरूं ना सगळ्यांक बक्षिलां सगळ्यां खातीर मागलां तुमी जस्ट चिंतून पळया तुमच्या एका घरांत तेगां 5 जाणां 10 जाणां कशीं जियेतात कितले कश्ट हे कुटाम सांबाळचे जाल्यार गो बायलांकच कश्ट जातात प्राय जाता सुरू बारी मोग करतात मागीर प्राय जाल्या पर्यंत सुरू जाता मागीर न्हय तशें म्हणटाना 1,150 कुटुंबां इतलीं इस्कालां इतले संघ संस्थे विगारवार DCच्या बिल्डींग कमिटीचो कॉर्डिनेटर कितली मिटिंगां कितले कडेन वचोंक थंय हांगा हे सुलाबाचें काम आनी हांव हार्ट पेशंट वता 21 वर्सांत हांव आनी इतर पिडा शिरा म्हाका 65 वर्स 66 चलतात म्हणटा आसतना म्हजी तस्कत काय म्हाका आसा देखून म्हजें हांव कांय चूक जाल्यार दयकर म्हाका बक्षिया म्हजें राग दवरल्यार तुमकांच वायट म्हाका कांय वायट जायना तुमकां इल्लें चड मागणें मेळटा हांव तांचे खातीर कोण म्हजे राग जावन चड मागचें हांवें मोग केल्ल्या खातीर इल्लें उणें राग करतल्या खातीर इल्लें चड मागचें हांवें ती करमट जावन दित म्हूण सांगून आनीक राग सोडून दित म्हूण सांगून देखून कोणी राग दवरनाकात खंय ताणें हांव येन जाल्यार मेळन जाल्यार धांवन येवन हांसो दिया बेसांव म्हाका म्हाका बारीक खुशी जाता संतोश जाता लिपो रावनाकात तेन्ना म्हाका मस्त बेजार जाता दूख जाता म्हणलें हांव तुमकां स्पश्ट सांगता आतां थोड्यांनी म्हाका म्हणलें सफाद वालींच कळ्ळें कामां तुमकां म्हूण सांगून तुमकां आनीक व्हडल्यो तिजा आहल्यो म्हूण सांगून हे बरा सक्कडी गूट तुमकां सांगूंक जायनात देवाची खुशी म्हणचे आनी वेचे बी साहेबान वालेन्सिया म्हाका वचोंक सांगलें आनीक वालेन्सियांत हांगाची 3 कुटुंबां आसात जायते आमचे डायरेक्टरीन ती बरोवन घाल्ली आहात हांगा 1950 जाली ती 3 कुटुंबां आसात आनी पाद्रे म्हणूंक लागलो आनी ताच्या उपरांत हांगा सिस्टरांची 3 कोवेंतां त्या फिरगजीन कितली कोवेंतां जाणात तुमी जेरी माम डॉल्फी 12 कोवेंतां कितली कोवेंतां म्हळ्यार हांवें 12 कोवेंतां सिस्टरांची वालेन्सिया फिरगजीन इस्काला मात्र किंडर गार्डन ल्हानशा भुरग्यांचे हांगाची एकली दोगां भुरगीं ते येतात किंडर गार्डनाक म्हाका ल्हानशे भुरगीं बारीक खुशी हांगा सिस्टर कितें धाडटा न्ही किंडर गार्डनाक भुरगीं नेणटीं सादीं पाप म्हाका उडास येता हांव एका फिरगजीन आसतना गुरकार आहा फुडें त्या गुरकाराक मालगडेन तूं आनी दोग चेरके भुरगे आनी तांची आवय ही सगळां सुद्दां हांवें मिसा घेतली आलतात भुरग्यांनी बापूय गल्फांत आहलो तेगा भुरगीं आसल्यार चेडूं ह्या चेरके आल्यार मागीर सुमार 15 वर्सांच्या गॅपांत आनी हे भुरगें जल्मलें
तो गांवांत येवन रावलो सकाळीं तामाशे वचून गेले त्या भुरग्यांत परत्यान घाल्याक सैबा आनी एक भुरगें तुका ताका तो कितें म्हणलो ते ती व्हड जाल्यान फादर ती व्हड जाल्यान ती लागीं येनात एक पुटलून धरूंक एक किस दिवंक ती येता ते ती धांवतात ती पयस जातात हो आपले धाकटो आपले तो म्हज्या बासलेंत आसता न्हिदतानाय म्हज्या बासलेंत हांसूंक केळोवंक फुटलून धरूंक म्हाका बरें जाता देखून देवान केल्लें अजा बारी खुशी आहा म्हाका म्हणून पूण ती भुरगीं म्हळें तांच्या वटू वेळ करसूंक बारी खुशी जाता सेवरीन बाई अशें म्हणटा आसतना धाकट्या भुरग्यांचे धाकटे इस्काल ते आसा आनीक हांव चिंता हांव हॅप्पी आसतलो म्हण सांगून तुमकां केदाळय थंय येवंक स्वागत आसा म्हज्या चिंतपा प्रमाणे तुमी सदांच जावन वालिन्सिया गेल्यात कित्याक म्हळ्यार हांव येवच्या पयलें हॉल जावच्या पयलें 75% काजारां पुरो वालिन्सिया जातलीं ना तुमच्याच कुटुंबाचे जाल्यान आनी हांगा आतां लागीं एक हॉल तें सादें हॉल इल्लें भाडें उणें आनी हांगा दुबळो लोक मुस्त आसा तिके तांक आले बेंदूर वेतले इल्ले तांक नातिल्ले मजा जाले दुबळे आनी पुरो कडेन सादारण आसले पुरो वालिन्सिया वेतले वालिन्सिया वचून वता तुमकां त्या देखून तुमी केदाळ येवयेत काजारां करूंक न्ही हांगा हॉल आसा पूण तुमी म्हाका भेट करूंक येवयेत ऑल रायट तुमकां केदाळी स्वागत आसा म्हजे खातीर मागा भाव भयणीनो मागणें बारी गरज थँक्यू जालें म्हजें सांगचें पुरो सांगून जालें आनी कांय सांगूंक आसा म्हाका उडास येना आतां एक मात ल्हानशें कार्यक्रम उरला वरां 9 जावन आयलीं आतां मेरियल ब्लू स्टार एसोसिएशन पेरमान उरता हांव 10वे क्लासींत 85% आनी चडीत मार्क काडिल्ल्यांक स्पॉन्सरशीप दितले हांव म्हूण सांगून आदल्या आयतारा सांगिल्लें 12 नांवां आयल्यांत पदाधिकारीनी हांगा दयाकर मुखार येवचें तांचीं नांवां वाचून सांगचीं आनीक त्या भुरग्यांनी मुखार येवचें 5,000 रुपया ते तांकां स्पॉन्सरशीप दितात एका नर्सिंग भुरग्याक 25,000 दिता म्हूण सांगलें दुबळें भुरगीं हांवें ते रेकमेंड केल्लें देखून मेरियल ब्लू स्टार एसोसिएशन आनी मस्त बरीं कामां केल्यात ते ग्रोट्टो पळय तांणी सुबीत केल्लो ताका ग्रेनायट घाल्यात आनी फेस्ता वेळार आनी पुलां लायट आनी पुरो घालतात आनीक बरीं कामां ते करतात तांकां म्हणजे रास राबी तांकां 2 क्लॅप दिया म्हळ्या ताच्या बऱ्या कामाक आनीक ह्या भुरग्यांनी तयार रावचें नांव आसल्या बरी तांणी मुखार येवचें आनीक हे स्पॉन्सरशीप 5,000 रुपया तांणी व्हरून वचचें उपरांत आतां फोटो काडच्यो नाकात व्हिडिओ काडयेत फोटो मागीर वट्टो सकडा रावन मागीर फोटो काडया आतां फोटो काडल्यार लेट जाता त्या भुरग्यांनी ते इनामां काडूंची आनी हांगा बगलेक रावचें निमाणें कंता जाल्या उपरांत इगर्जींत आमी फोटो काडटले हांव समेस्तांक परत देव बरें करूं हे करतील रजिस्टर मागीर व्हरून वचूंक उडास दवरा मेरियल ब्लू स्टार एसोसिएशनाचे स्कॉलरशीप वितरण विगर बाब मानादीक सिप्रेन पिंटो तुमचे लागीं करच्या विनंती नांवां आपयलेंच भुरग्यांनी बेगीनच मुखार येवचें आनी विगर बापातावन स्कॉलरशीप स्विकार करचे जेसिका एंजल लुईस नित्यादार 2रो वाडो शॉन स्मिथ डिसोजा रुजाई 2रो वाडो ग्लेशन डिसोजा सांत एरेज वाडो ग्लेन प्लिंटन डिसोजा सांत एरेज वाडो ॲस्टन ओलिवरा सांपावल पयलो वाडो रुबेन क्रिस वाकाईल सांत आंतोन 2रो वाडो ॲश्लिन निवा डेसा सान लुईस पयलो वाडो मेलिशा मार्लिन डिसोजा सांत आंतोन पयलो वाडो नविशा स्लॅनिया डिसोजा बलयकेमाय वाडो ग्रेशियल मेडोना डिसोजा सान पेद्रो वाडो रिया रेस्ली फेरावो सान लुईस पयलो वाडो ॲशल मेलोरा डिसोजा सान पेद्रो वाडो अनिविटा जोशना डिसोजा स्कॉलरशीप वितरण केल्ल्या विगर बाब मानदीक सिप्रियन पिंटो बापांक तुमकां देव बरें करूं फाटल्या 6 वर्सांनी फेर्मानूर फिरगेजेंत अपूर्व सेवा तांणी दिल्या तांणी दिल्ले सेवे खातीर आमच्या संघातर्फेन तांकां देव बरें करूं म्हणटा तशेंच तांच्या मुखल्या मिसां वावरांत सरू बरें मागता हांव भाव भयणीनो हांवें एक्चुअली फेस्तां परबा वेळार जोक सांगचे आसले हांसूंक करचें आसलें
हे लोकां बारी खुशी आसली ते राखून आसले हरी एका फेस्ता बरोबर पाद्र्या बरे बरे जोक सांगता म्हणून हांवें हांगा सुरू करतना इल्ले थोड्यांक लायक जावना तें देखून हांवें सोण सोडलें उरल्या फिरगेजींनी पुरा जोक सांगतना बारी खुशी पावतले जोक सांगनातल्यार फादर जोक सांगून आज म्हणटले देखून आज एक निमाणो जोक सांगता वेताना हांवें हांगा जोक सांगले बारी उणें तुमकां ते थोडे बटी कशे समजतात सक्कडी एकतल्याक आसनात पळया त्या देखून हांवें काही जोक सांगून तुमकां दुखलां जाल्यार बक्षिया जोक सांगचे हांसूंक दुखोंक न्ही इल्लें मूड इल्लें हें करूं पूण आतां आजकाल पळय हें पुरो हें म्हणना हो जोकर काली मिडियार पुरो नाका जाल्लें पुरो घालतात बेश्टें नांव पाड करतात आनी तो मस्त सफर जाला देखून इल्लें गंभीर जायचें पडटा चिंतीचें पडटा ऑल रायट हो एक जोक पाद्र्या भशेनच देखून पाद्र्याक काही म्हज्या रागार जावचें नात आतां 2 मोरनां जालीं एक दीस आनी दोगी जण सर्गाच्या दारा लागीं पावले थंय देव आयलो आनीक मिंगेल आयलो आनी सांपेद्रू आयलो देवान विचारलें तुजें नांव कालें बालतुसोस म्हणा लागलो तूं कितें करतलोय हांव बस ड्रायव्हर देवा गोत्ता पुरा इसाच जायत आळे ती भांगाराची मुस्ताकी आसा ती घाल आनी थंय AC रूम आसा त्या AC रुमान हॅप्पी जावन GM ताका बारी खुशी जाली तो भांगाराचे वेल घालून धांवलो AC रुमाक नेक्स्ट सरलो पाद्र्याप आतां पाद्र्याप घाले चिंता म्हाका कोल वेल दिता कोण ना आनी केदे व्हडले रूम मेळटा कोण ना म्हूण ताका शॉक जालो देवान विचारलें तूं पाद्र्याप न्ही वय आनी थंय काळो लोब आसा तो न्हेस ते ल्हानशें रूम आसा AC ना तातूं ते वचून बस पाद्र्यापा बारी बेजार जालें देवा खली गजाली 50 वर्सांनी हांवें लोकांची इतली सेवा केल्या इतले शर्माव सांगल्यात इतल्यो रेतिऱ्यो सांगल्यात इतलीं वॉलां लायल्यांत इतलीं मोरनां केल्यांत आनी तो बालतुसो जा पळय तो म्हज्यात फिरगजीसो तो ड्रायव्हर रफ ड्रायव्हर आनीक तो मिसाकत्ती येनातलो ताका भांगाराची मुस्तायकी आनीक ताका AC रूम म्हाका काळे लुगाट आनी धाकटे रूम घे म्हणटाना देव हांसलो की आनी म्हणा लागलो खंय पाद्र्याबा तुमी शर्माव सांगतना लोक पुरा न्हिदतलो झेमेतलो आनी त्या शर्मा वरवीं वचतना यमकोडा गेल्यात वो ड्रायव्हर आसा पळय वो रफ ड्रायव्हर तो ड्रायव्ह करून वेताना पळय बासार आलो लोक पुरा राग देवा सर्वेस पोरा म्हणून मागणी करून करून पुरा सर्गाक आयल्यात तुवें सर्गाक धाडिल्ले उणें यमकोडा धाडले चड तो मिसागेनांतले वडनात आनी सर्गाक धाडिल्ले चड म्हणून सांगून देवान सांगलें म्हूण सांगून हो जोक आमकां सांगता एनी हांव म्हजें शर्मा हांव तुमकां न्हिदोंक करना न्ही तुमकां हांवें बोर करूंक ना आनीक तुमकां हांवें सर्गाक धाडूंक हर प्रयत्न केला हांवें सर्गाक घेवचे खातीर म्हाका म्हजे खातीर म्हाका आनीक तुमकां येवचो मुखलो पाद्र्या बी बरें बरें शर्मा सांगता तुमी कुशेर रावा आनीक थोडो थोडो मेळया संवसारान मेळनातल्यार सरकार म्हणी आपी सांगाता मेळया परत समेस्तांक देव बरें करूं मार्सेला पुरोगी रोमान माम रिची माम उबे राव यांकी बरी माम मावरियाम पुरा मालगडे एकत भांगार बसल्यात ऑल रायट उबे रावा आमच्या हांवें बेसांव दिवं ना बेसांव दिता सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं ती थोडो आशिर्वाद पवित्र आत्म्याच्या फेस्ताक तुमचे तकल्यो बागोवन दवरा देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या रेसात आनी जेजूच्या शिसांची मोना आनी पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली तुमकां तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरो शिसांचेर जिबा रुपान दिश्टी पडलेलो तो पवित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर वायट भस्मून उडोवं आनी आपल्या प्रकाशान तुमकां परजळीत करो एकच भावार्थ उसारून परगटोवंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो त्याच भावार्थान तो तुमकां थीर करूं आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरोवशान अत्रेकतात ताका रूप भोगूंक तुमी पावो आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदांच आसो वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा हालेलुया हालेलुया देवाचे वडकार हालेलुया हालेलुया
रिटा वाड्याघरांचे पेस्तांनी बोवापुरबायन सर येयला लितू सरून वेल्या तांकां 2 ताळयो दिया तांकां देव बरें करूं अभिनंदन गुरकार आयरीन आनी सर जाणां आमचे मदें आसा आमचो MLC श्री आयव्हन डिसोजा देखून मुखार या सर आतां करेक्ट टायमार सर पावल्यात सर तांची फिरगज वालेन्सिया वय मग सर वालेन्सिया फिरगज देखून आपण आज या ना नेक्स्ट गाली म्हळ्यार तांणी हांगा मस्त अभिवृद्धी केल्या ताणें पुरो कॉन्क्रिटीचे रोड जाते येतात मस्त पयशे करून ताणें बरें बरें काम केलां बरें क्लॅप दिया तांकां एक रूण बाकी हांगासर रूड आसा तुमकांय 5 लाख रुपया तांणी बसयल्ले हांव वालेन्सिया गेल्यार हांगाचे पयशे थंय गुणोवचे नाकात हांगात दिया तांची कामां जावन दीत मागीर वालेन्सिया आतां म्हणूंक दिया बरो आनी थंय पाद्र्या पयशाची गरज पडची ना कितें वो आसा थंय म्हूण सांगून गरज पडल्यार येता तुमचे लागीं जायते गुर्तू ना म्हाका गरज पडटा घेवन सांगून पूण एनी हांव वी आर व्हेरी हॅपी टू हॅव मिस्टर आयव्हन डिसोजा MLC आमच्या मध्ये तुमी प्रोग्रामार रावतात न्ही सर रावनात ते सो यू कम हियर अँड यू कॅन जस्ट प्रोग्रामार रावनात मग या देखून जस्ट बसा एक मिनिट जस्ट 1-2 वाक्य खाली संदेश मुखार दिवन दित आनी म्हणजे 5 लाख बेगीन जाय करून तांकां दिया सर आनी आमकां म्हण हांव तांकां दिया मोगाचे न्हू एका पत्राबान बरें काम केल्यार तांकां कसो आदेश मागतात या तांकां सेंडअप करतात म्हणल्या खातीर एक एग्जाम्पल हांव म्हज्या कामांत इतलो बिजी आसल्यार सकाळी न्हांवन भोंवून येया जाल्यार ऐन टायमार ह्या इगर्जीच्या मुखार येवन हांव पावलो कित्याक म्हाका आनी फादर सिप्रियन पिंटो कासुल्या मोगाच्या विशयांत हांवें तुमकां सांगूंक उशी भोंवचें तांणी तांच्या जिवनांत कांय संपादन केलां जाल्यार ते मोग मात्र मोग संवसारांत आमकां कितल्याय वयल्या उंचपाक पावोवंक शकता म्हणच्याक फादर सिप्रियन पिंटो इज द बेस्ट एग्जाम्पल तांकां हांव बरें मागता तांणी कामां केल्यात म्हूण सांगना कित्याक म्हळ्यार काम करचें जणांचें उठासचें तांचें काम जाल्यार खंय धाडटात थंय ते वेतात आनी तांणी सांगलें ते आमचे पिरगेजी घेतात म्हजे पिरगेजी घेतात आतां हांव हांगा धांवन आमच्या पिरगेजी वयता आमच्या पिरगेजीन ती सेंडअप जावन आसा आमच्या पत्राबाक घंटाल गट्टे धाडूंक ते देखून हांव विगारांक तांची सेवा ती देवाक समान जाली सेवा आमच्या विधानसौधान बरयलां सरकार ಕೆಲಸ ದೇವರ ಕೆಲಸ म्हूण गव्हर्मेंट वर्क इज गॉड्स वर्क म्हूण ते देखून पत्राबांनी काली सेवा केल्या ती आमच्या खातीर केल्या कालय तांणी केलां ते आमच्या खातीर केलां आनी आमकां सोडून ते खंय धाडटात की थंय वतात ते देखून तांकां फादर सिप्रियन पिंटोक हांव बरें मागता देव बरें करूं म्हणटा बरी भलायकी मागता तांकां आनी तांच्या सग मिसांव कामांत तांकां हांव जैत मागता तांचे सांगता आमी आसा तुमच्या खातीर आमी मागता बरें काम करा आनी बरें नांव तुमी काणगेचें आमचो लोक पापाचो लोक पापाच्या लोकांक बरोवपाक राव म्हणल्यार तांकां देव तायले बरी देवाक पळयलें म्हणल्यार देवाक आमी पळोवना आयकलां मात मुखार असो देव कोणी म्हळ्यार आमचो पाद्राव त्यांनी सिस्टरां हांगा मुखार बसल्यान तुमकां हांव सर्वांच्या नांवान बरें मागता देव बरें करूं म्हणून थँक्यू सर थँक्यू सो मच बारी करेक्ट टायमार पावल्यात देव बरें करूं विल बी मेमोरेबल डे हांगा ताणूं वचून ताच्याच पिरगेजी वेता म्हणटा पळय म्हाकाय बारीक खुशी म्हाका संतोश देखून उबे रावा आमच्या पात्रोनाचे मागणी म्हणया सा सब्यास्ती हांव तूं म्हाका मोगाचो जावन आसाय म्हज्या काळजात इश्ट घालून म्हजी कालती विनंती आय हांव तुजे लागीं हर एक दीस हर एक घडये उलयतां तुवें म्हज्या कश्टांत आसून म्हाका राखलाय तूं म्हजो हात धर मुखार चलयताय म्हूण हांव पातयेतां तुवें वाट दाखयले कडेन हांव तुजो पाटलाव करतां म्हजे कश्टांचे दीस पाशार करूंक तुजी निरंतर सकत म्हाका दी हांव एक दुबळोत मोग म्हजे कडेन तुका दिवंक कांय ना म्हज्या मोगाच्या सांस बेस्ते हांव म्हजी कालती विनंती आयक हांव तुका प्रतिफळ जावन म्हजो मोग आनी भक्तीपण अर्पितां आमेन नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू भगवती मरिये देवाचे माये आमकां पाप्यांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार मेल्वीन बेजिलान आनीक हेरी मामान दयाकर मुखार येवचें आमकां एक हांव शॉल घालता आनी कोणाक सांगलें हांवें ऑल रायट सर तुमी रावा हांगा कंथार म्हणटा आसतना ती हांवें एवढं सांगिल्ली दयाकर मुखार येया सांसे बेस्त्यांची पाय साता भक्ता
पोटल्यान तुज्या पांयां गळा आमकां सदांच ओगाळा तुजी ससाय सोदून आयल्या तुजी मजर नावी मागता पिडेशिडे होय जावता हांव तुजो आमचा आकारता मेलवी आणि असा मेलवी आसागी कल्लापू मेलवी आणि बेझील आसा जाल्यार त्या विकी मुखार या आणि बाजील आयलो मागीर फोटो तुमची तुमी दया करून वशेत हॉलाक वसा थंय वचून कापी फुडार काडून घेया आनी तयार रावा आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगच्छनो भायर फळावर आसा तो तुमी स्वीकार करून तुर्तान सभांगणांत बसका घेवच्याक विनंती करता. ब्लू स्टार एसोसिएशन हाज्या संध्यांनी दया करून तस्वीरेक मुखार येवच्या विनंती करता. ब्लू स्टार एसोसिएशन येवकारा मागता. सांगत आस वेदीचेर आसात आमची बेतल गोंवती धर्मयण वडील सिस्टर ज्योतिका तशेंच सिस्टर हेझिल्डा आमची सेंट एलोसियस कॉलेजीची तांकांय ह्या कार्याक हांव माया मोगाचो सुस्वागत मागता. वेदीचेर आसात आमच्या फिगर्स गवळी परिशदेची कार्यदर्शी मनेस्तीन ज्योती डिसोजा तशेंच आयोगाचो संयोजक मनेस डॉल्पी डिसोजा तुमकां दोगांयक ह्या कार्याक गणमनाचो हार्दिक स्वागत. तशेंच व्हड संख्यान हजर जाल्ल्या सर्व आमच्या फिगर्सीच्या धर्म भयण्यांक फिगर्स घरांक गवळी परिशद संध्यांक हार्दिक एका सुत्रान गणमनाचो हार्दिक स्वागत सुस्वागत मागता. देव बरें करूं. मोगाचनो तुमकां कळीत आसा आमच्या विगार बापांक सकड सिंपल जायचे आनी वेळार जायचे देखून आमी सडीत वेळ करिनासतना सडीत संगत्यो ह्या कार्यांत आमी कुडसिनासतना गरजेच्यो मात्र दवरल्या. देखून कितें विगार बापांनी खंडीत जावन जायत्या जाणांचे जिवीत स्पर्श केला. तांच्या मार्गदर्शनाद्वारे मोगान सबार जाणांक ताणें कुमो केला. तुमी अशें म्हणचे आयकलां जावंक पुरो. एक ह्या जाक केवल इगर्जेच्या दफ्तरांत मात्र न्ही लोकांच्या काळजांनी आपलो उडास सांडून वेता. कशें मातयेंत लायिल्लो रोंपो जड जावन फुलता मोगाचो उडास जिवितांत शाश्वत रावता. काळजाचो अनुभोग सोबीत उतरांनी गुंतून भोगनांनी सजोवन आमचे मुखार व्यक्त करूंक मुखार येता मानेस्तीन जेनिवा पिंटो फातिमा पयलो वडो. वेदीचेर सोबच्या भोवमानांदीक सिप्रियान पिंटो बापानो मानाच्या सैऱ्यानो धार्मीक भयण्यानो आनी ह्या सालांत जम जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या फिरगस घरानो सर्वांक तुमकां म्हजे हार्दिक प्रणाम. हांगासर उबी रावतना म्हाका एका पदाचे उतराचो उगडास येता. घडयाळाचे कांटे गुंता घडयो त्यो वरां जाता
वरा दिसांनी बदलता वरस संपून येता वय संपल्यो त्यो घडयो संपली ती वर्सां खंडीत जावन ती उबलेली घडयो आमकां कळोंक नात फाटलीं 6 वर्सां कशी पाशार जालीं तें आमी नेणा कित्याक संतोशाच्यो आनी कुशेच्यो घडयो बेगीनच पाशार जातात 2020 इसवी जुलय म्हयन्याच्या 29 तारीखेर तुमी ह्या फिरगेचें विगार जावन एक मिसांव घेवन हांगासर आयल्यात सगळो संवसार कोरोना पिडेचे वादळांनी आकांतांत आसतना फिरगजेचें आडळतें आनी लोकांची जबाबदारी हाती घेवन त्या संदिग्ध परिस्थिती वेळार आमकां मार्गदर्शन दिवन सुरक्षीत रितीन ह्या हंत म्हणसर पावयली कीर्ती तुमची जावन आसा तुमचें तें हांसकुरें तोंड मोवाळ उलोवणें सुडाळ आनी स्पश्ट तुमची योजना एक बरी धर्मदिश्ट ग्रेस्त आनी दुबळो ल्हान आनी व्हड म्हणलें भेदभाव नासता सर्वांक एकच मनोभावान पळोवची तुमची ती दिश्ट मधुर आनी गणगणीत ताळो बरें शर्माव संगीताची आसक्त हें सर्व तुमचें तें आशिल्लें विशेशता आमच्या सर्वांची काळजां मनां जिखोवंक पावली मान सन्मान आशेनातले तुमी आमच्या फिरगजेंत केल्ल्या वावराचो मोठो विवर सांगचें वाजबी म्हण म्हाका भोगता कठीण समस्यांनी भरलेलें आमच्या सभा सालाचें काम पूर्ण करून आमचे सर बरीं कार्यां यशस्वीतेन चलोवन व्हरूंक तुमी अवकाश करून दिला सांगाताच 21 अंगड्यो आसा करून फिरगजेची आर्थीक स्थिती उंचायेच्या पावंडांत पावोवंक तुमी कारण जाल्यात देवाचें घर आनीक सबय जंय म्हणल्यार चिंतपान इगर्जेचें नवीकरणाचें काम नेलाक ग्रेनेट बसच्याक बरें बांद तशें निलर आधुनीक मोटार चालीच्या फॅनां हें सर हांगासर आसा केलें इगर्जे भितर सरूंक आनी भायर येवंक मजबूत तराची इन एंड आउट द्वारां आकर्शीत तरान सोंपतात द्वारतावन भितर सरतना विशाल अंगणांक इंटरलॉक घालून इगर्जी सभाई चडयल्या सिमिस्त्रिकेचे वाटेक द्वारक ट्रस्ट घालून त्या जाग्याची अडचण आसल्या वरवीं निर्जीव कूड दवरूंक वॉल्साची वेवस्था केल्या लोकांच्या गरजे जाय अशे वॉशरूमचो ताची वेवस्था तुमी केल्या दुबळ्या धाकट्यांच्या थोड्या घराची परिस्थिती समजून घर रिपेरी करच्या कामाक आर्थीक कुमक दिवन तांकां तुमी सहकरशिलां आमच्या विद्या संस्थांत बरें मार्गदर्शन दिवन विद्यार्थींक तशें शिक्षकांक बरें प्रेरण लाभलां मात न्हय जाग्याची दस्तावेजां कानून प्रकार सांबाळून दवरचे हातूंत तुमचो हात उखललो जावन आसा इस्कॉलाचे वेवस्थापक जावन आसून SSLCंत 100% फलितांश आयिल्लें हें तुमकां तशें आमकां सर्वांक बऱ्या संतोशाची खबर जावन आसा बरो गवळी आपल्या शेळयांक बरें करून वळखता आनी त्यो पयस गेल्यार ताच्या ताळ्याक सांगाता मेळटात तेच परी सुमार 1200 कुटुंबांच्या ह्या फिरगजेंत तांच्या कुटुंबांची घरां तांची भुरगीं तांची नांवां
तांच्या कुटुंबा सांग्याचे वळख बरें करून जाणा जाल्यात. उगडासाचे सकत विशेष तुमची 30-40 वर्सां आदली गणितां सांगतना तो दीस, ती तारीख आनी इसवी सलीसायेन उल्लेख करूंक शकतात. हांवें सांगचें जाल्यार तुमी एक व्यक्ती न्हय, बदलाक एक शक्ती, एक सकत जावन आसात. बापानो, तुमी हांगासर केल्लीं बायलीं कामां मात्र आमी पळोवचें न्हय. आध्यात्मीक संगतीन हांवें सांगचें तर तुमी भेटोवची पवित्र मिसाची बलिदानां, दिवचे ते प्रसंग, साक्रामेंताचें आराधन आनी आशिर्वाद हें सर आमचो भावार्थ आनीक बळादीक जावंक साध्य जालां. करेजमांत जगत्या प्रसंगादार न्हू रेतीरेची मांडावळ जायत्या बायल्या याजकांक आपोवन सर लोकांक प्राजतेचे संस्कार जोडूंक अवकाश लाभला. इगर्जे भितर जावची व्हड संभ्रमीक मिसां इगर्जे बायल्यान विस्तार मैदानार मांडून हाडन सकट लोकांक दिसचे बरी आनी सर्वांनी वांटो घेवच्या बरी केल्लें तुमचें तें योजन निजाकी होबळिकेचें. जीवन म्हजें तुका भेटयलेली एक खाणीक जावन दी हें देवाक घेतलेले तुमी सेवा आनी मोग तुमच्या जिवनांत फाळन देवाक भेटयतली खाणीक जावन आसा म्हणल्यार कितेंच दुबाव ना. घरांनी तशें आस्पत्रेनी आजच्या पिडेस्तांची भेट करून मागणें करून क्रिस्त प्रसाद दिवन गरजेवंत पिडेस्तांक तुमी पाठिंबो जाल्यात. भुकेल्यांक आनी तानेल्यांक देखतना तुमचें मन रडटा आनी तांची भूक थांबोवंक आर्थीक सहाय तांकां मेळटा. फिरगजेच्या लोकांक तुमी यात्रेक मांडून हाडलें. लोकांची धार्मीक यात्रेची आशा पळोवन 7 बसाची वेवस्था करूंक पडल्यारी धर्मार्थ मंगळूर आनी उडपी देसाच्या थोड्या फिरगजेक भेट दिवन आमची यात्रेक पळयन यशस्वी केल्ली किर्ती तुमची जावन आसा. फेस्ता परबेच्या दिसांनी तुमी दिवचें खाण पिवन चिकन रोल, मँगो ज्यूस, केक, आयस्क्रीम हें पुरा आमकां मेळटलें आनी त्या वरवीं आमी संतुश्ट जाल्या. थोड्या संदर्भांनी चिकन बिरयानी आनी रयत दिवन आमकां तुमी खुशी करतल्यात. हें सर तुमकां फिरगजेच्या लोकां थंय आसचो मोग कितें म्हणलो कळोन येता. फिरगजेच्या लोकांक तुमच्या कुटुंबा सांद्या बरी लेखून शिरताडी तुमच्या घरा आपोवन तुमच्या कुटुंबा सांगाता बसोवन बरें जेवण वाडलां. हें आमी विसरना फादर. फिरगजगारांतय तुमकां आजच्या मोगा वरवीं थोड्यांक तुमी बापय, थोड्यांक भाव आनी थोड्यांक इश्ट जावंक पावल्यात. फिरगजेंतल्या सर संघ संस्थाचें तुमी डिरेक्टर जावन क्रियात्मक रितीन भाग घेवन मार्गदर्शन दिवन तांकां प्रोत्साहन दिल्ल्या वरवीं फिरगजेक तशें सामाजीक बरें कामां करूंक तांकां साध्य जालें. वेळाचो महत्व समजल्लें तुमी खंयचेंय कार्य वेळार आराम जावन वेळार अखेर करचें. तशेंच शिस्त आनी भक्त आमी तुमचे तावन शिकल्या. तुमच्या वावराची पट्टी आनीकी लांब आसा पूण हांव ती मोटवी करून आडम कुद्रूच्या जाग्या विशयांत तुमच्या मतींत आशिल्लें तांचें इगज ह्या विशयान सांगूंक खुशी व्हरता. थंयसर एक इगज बांदूंक जाय म्हणून
मस्त तुमी मिनत काडली, पूण जाग्याच्यो गरजाच्यो दस्तावेजाचें काम पूर्ण जातना तुमची वर्गावणेची अवधी लागीं पावली. ह्या वरवीं तुमी मस्त निराश जाल्यात. तुमी मात न्ही, आमी तशेंच आदम करूं चल्लो की मस्त बेजार पावता. बापानो, तुमी हाती धरली सर्व योजना कितेंच रीण नासता पूर्ण केल्यांत. मात न्ही, हांगासर फुडली योजना मुखारसून व्हरूंक आर्थीक स्थिती बरी करून दवरल्या. ह्या पसत उपकारी मनान आमी तुमचो आभार मानता. फाल्यां तुमी सांत विन्सेंट फेरार वालेन्सिया इगर्जेक वर्ग जावन वेच्या वखता तुमचें तें मिसांव थंयसरी सुफळ जावन दी. सर्वेस्पर देव तुमकां कुडी भलायकी आनी मतीचें समाधान दिवन सदांच राखून दी. मरी माय जेजूची आवय तशी आमची आवय तिच्या गोपान सदांच तुमकां रक्षण दिवन दी. आनी पवित्र आत्मो ताच्या 7 देण्यांनी आनी 5 फळांनी तुमकां भरोवन दी म्हणून हांगा जमलेल्या सर्वांचे तर्फेन हांव तुमकां बरें मागतां आनी उपकार आठवणीची उतरां अखेर करता. गावन आदेवस गीत. घडयो तो उतरोन वरांनी, वरां बदल्ली दिसांनी, दिसांनी हापते म्हयने सर्वांनी, सेवा तुमची फिरगजे. सोण वेतात म्हणून आमकां बेगीच तुमी भरले दोळे दुखांनी. आदेवस आदेवस आमच्या विगार बापा, मिसावांक बरें मागता. सरोपकारांक अर्गां दिता, सदां ऋणी रावता. नांव तुमी कांतयला आमच्या काळजांनी, जिणी जरयल्या तुमी हर क्षेत्रांनी. राज तुमी करतेल्यात काळजा मनांनी, आमच्या फिरगस कुटुंबांनी. आस्थेल्यात आमच्या तेसांनी मागण्यांनी, उडास काडता सदांनी. आस्थेल्यात आमच्या तेसांनी मागण्यांनी, उडास काडता सदांनी. आदेवस आदेवस आमच्या विगार बापा, मिसावांक बरें मागता. सरोपकारांक अर्गां दिता, सदां ऋणी रावता. सरोपकारांक अर्गां दिता, सदां ऋणी रावता. बापानो, फिरगजेच्या सर लोकांचो मोग ह्या गुलाबाच्या पांकळ्यांनी गुंतून ह्यो गुलाबो हांव तुमकां अर्पितां. विगारा विशांत सगळो दीस तांणी केली आजापा कामां आमी उलोवंक गेल्यार पावना म्हणून आमकां जेनेवा टिचर ताच्या उलोवण्यांत ताणें उसारल्या बुकनांनी आमकां कळोवन येता. देव बरें करूं जेनेवा टिचर. जिविताच्या पैणांत सबार जाण आमकां भेटतात, पूण थोडे मात्र आमच्या काळजांत शाश्वत जागो घेतात. सेवेचो दिवो बाब सिप्रियान हांणी जायत्यांच्या काळजांत पेटयला आनी जायत्याक तांणी उजवाड जावंक पावल्यात. हो उजवाड जायत्यांक प्रेरण जाला. जायत्यांक
तुमकां तुमची बोगनां उसारूंक जाय, पूण आमी एका जोगत्या व्यक्तीक वेंचून काडला. तुमची सर्वांची बोगनां सांगाता घालना, तांच्या क्रियात्मक चिंतपाणी आनी बोगनांनी उतरांनी नेटोवन आमच्या मुखार दवरच्याक. आतां उलो करता डेमेट्रियस डिसोसा, सान पेद्रो वाडो. आमच्या मुखार येवन आमी सर्वांची बोगनां तांच्या उतरांनी उसारच्याक. भोवमोगाच्या विगार सिप्रियन पिंटो बापानो, दिएसच्या गौडीक बापाच्या आदेशाक लागून ह्या आमच्या बृहत फिरगजेक विगार जावन येवन तुमच्या तेलायल्या हातांनी फिरगजेच्या देव तेंपलाच्या सक्रामेंताच्या पेटेची सावी घेतलेल्या त्या घडयेतावन आतां पर्यंत तुमी आमकां सडवने 1200 भक्तिकांक भक्ती कुटुंबांक तशेंच सडवने 4500 भक्तिकांक तुमी बऱ्यान सांबाळले. आमचे देव तेंपलो आनी हे परिसर सर लोकांनी अत्रेगेच्या दोळ्यांनी पळोवच्या रितीचेर सजयले आनी नेटयले. इगर्जे बांदपाक भितरल्यान नवें रूप दिवन श्रृंगार सोडोवन एका खऱ्या रितीन मागण्याचो खरो जागो जायशें केलें तुमी. इगर्जे भितर एका शिस्तेचें वातावरण, मांडावळू, लितुर्जीक रीत, होगलिकेक पात्र जावच्या तसलें तुमी करून दाखयलें. इगर्जे भितर सर्व भक्तिकांक स्वस्थ रितीचेर हर एक भक्तीक विधी विधान रीत आयकोवच्या रितीचेर ध्वनिवर्धक वेवस्था, आपुर्बेचे दिम्ये बांक. इगर्जे भितर सर्व देवप्रजेक बसल्या थंय एकदम कूल जावच्याक व्हडल्या व्हडल्या सिलींग फॅनाची वेवस्था. इगर्जे भितर वणटीक आनी इतर जाग्यांनी फॉल सिलींग करून नेलाक ग्रेनाइट बसोवन इगर्ज सोबीत करून दिली तुमी. हर एक भक्ती कार्यांनी आल्ताराचेर आल्तार बोर तरणे वेदी सेवाक तांचें तें नेसान आमकां सर्वांक आल्तारा हरशी लागशिल्ल्यान ओडूंक शकलें. देवान तुमकां दिलेलें व्हडलें देणें जावन आसा तुमचो तो कोगुळू ताळो. तुमच्या उतरांची ती सुडाळाय, ह्या मदें तुमी दिवचे सरमांव, तुमी दिवच्या त्या सरमांवांची रीत, ह्या मदें तुमच्या कोगुळ ताळ्यान गांवची ती कांतारां फिरगज भक्तिकांक तुमी आमचो पाद्र्याप म्हणून लागशिल्ल्यान वळखोवच्याक कारण जाल्यात. मोगाळ विगार बापानो, केदाळा तुमी मीस पेटोवच्याक त्या आल्ताराचेर सडतात ते हर एक मीस आमकां पेस्ताच्या संभ्रमाचो अनुभव दिवंक शकलें. खंयच्याय गरजांक भक्तीक लोक तांच्या गरजांक इगर्जे तळाक आयलेल्या वेळार पयलें इगर्जेंत जेजूची भेट, उपरांत विगाराची भेट अशें आमकां फिरगजकारांक शिकोवन जेजू क्रिस्त आमचो भावार्थ लागशिल्ल्यान सडसो केलो तुमी. विगार बाप, तुमी मुखार मेळटा आसतना बेसांव मागोवंक शिकोवन आमचे थंय सडतेक शिस्तेचें जिवीत तुमी रुपीत केलें अशें आमकां तुमी बेसांवांचे पाद्र्याप जावंक पावल्यात.
चेक वार्षिक देय घेवन इगर्जे भितर आल्ताराच्या उजव्याक तशें दाव्याक पवित्र बायबलांतलीं उतरां वाक्यां बरोवन दवरून मिसाच्या पयलें आमी वेग्गी येवन त्या उतरांचेर नियाळ करून बऱ्या मिसाची तयार करूंक तुमी कारण जाल्यात. सर फिर्गसकारांक तुमी एकाच तकडेन मापलां आनी सांबाळलां. गरजेवंत फिर्गसकारांक तांचे कश्ट संकश्ट समजून घेवन ह्या दिशेन तुमी गुटान दिलेली आर्थीक मजत होगलिकेक पात्र जालेली जावन आसा. फिर्गसकारांक आर्थीक रितींत कितेंय सतय नासतना व्हडा खर्चाची बृहत अभिवृद्धीची कामां तुमी करून दाखयली. देखून आमची फिर्गसकारां तुमकां आमचो पाद्र्याप म्हणून लागशिल्ल्यान वळखात हांव. देखूनच जावंक पुरो आमकां फिर्गसकारांक वेगवेगळ्या संदर्भांनी सगळ्या तुमच्याच खर्चाचेर तुमी भोवंक आपण व्हरून आमच्या संगी सगळो दीस रावतेल्यात. तितले मात्र न्हय, एक पावटी 7 बसांचेर आमकां फिर्गसकारांक वेगवेगळ्या देव तेंपलाच्या भेटेक आपण व्हरून मनोरंजन कन पिवन वेवस्था जेवणाची मांडावळ करून आमकां तुमी दादोस केला. अशें आमकां तुमी भोवंडे पाद्र्याप जावंक पावल्यात. हर एक वर्सा फिर्गजेन जावच्या संभ्रम कार्यांनी संभ्रमाच्या आखरेक आयलेल्या सोमेस्तांक दादोशी जेवण दिवन आमकां दादोस केलेले पयल्यांतले पयले पाद्र्याप जावंक पावल्यात तुमी. तितले मात्र न्हय, हर वर्सा मोंती सायबिणीच्या नोवेनाच्या दिसांनी नोवेनाक हाजर जालेल्या समेस्त ल्हाना व्हडांक विविध रितीची कानां गोडसाण दिवन मोंती मायेच्या फेस्ता दिसा हाजर जालेल्या सोमेस्तांक तरातराचें कान पिवण दिवन उपरांत सोमेस्तांक कोबू वांटून सोमेस्तांक दादोस केलेले पाद्र्याप जावंक पावल्यात तुमी. फिर्गजेंत सहायक विगार आसतलो तरी तांच्या उंचल्या शिकपाक कितेंच अडखळ जावंक नजो अशें समजून घेवन आमच्या येद्या व्हड फिर्गजेंत सर कुटुंबांत तुमी विगार बापानच बेंजार केलेली कीर्त विगार बापानो तुमकां फावो जाता. तुमच्या अधीनेच्या सौर शिक्षण संस्थ्याक नवे रूप दिवन शिक्षकांक विद्यार्थींक विद्यार्थिनींक सांगात घेवन तांच्या फुडाराक तांचें भविश्य बरें जावच्याक कळमीत नासतना तांकां मार्गदर्शन दिवन 100% फलितांश हाडच्याक तुमी कारण जाल्यात. फिर्गसकारांच्या कुटुंबांनी जावच्या हर एक संभ्रम कार्याक हजर जावन तांच्या संतोशाक कारण जाल्यात तुमी. फिर्गसकारां पिडेस्त जालेल्या संदर्भांनी तांच्या घरांक भेट, आस्पत्रेक भेट, तांच्या खातीर तांच्या कुटुंबा सांद्यां खातीर मागणें करचें आनी ह्या विशयांत मिसा वेळाचेर भक्तीक लोकांक कळोवन पिडेस्तांच्या भलायके खातीर मागोवंक विनंती करची. हे तुमचे थंय आमकां दिसलेले भोव मोगाचे वर्ते गूण. सदांनीत फिर्गस लोकांच्या सेवेक तांच्या गरजांक तुमच्या दफ्तरांत सदांच मेळटल्यात. ना तर ऑफिसांत हांव आसना दये करून येवचें नाका म्हणून मिसा वेळार कळोवन वेळाचेर कळयतल्यात. हें आमकां फिर्गसकारांक बारी उपकाराक पडलेलें आसा. आनी हातूंत तुमी तुमच्या जिवितांत वेळाचो महत्व कितें म्हणून आमकां कळच्याक कारण जाल्यात. अशें आमी आतां वेळाक बारी महत्व दिवंक शिकल्या. अशें आमच्या ह्या बृहत फिर्गजेक नव्यांतलें नवें रूप दिवन आतां वलेन्शिया फिर्गजेक विगार जावच्या संदर्भाचेर तुमच्या समर्पीत धार्मीक जिणयेंत
फुडें ह्याच रितीचेर थंयसर सेवा दिवच्याक तुमकां तुमच्या कुडीक बरी भलायकी मोतेक बरें समाधान सदांच फावो जावं दी म्हणून आमी सर फिर्गसगरां आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं ताच्या एकल्याच पुता आमच्या जेजू लागीं आनी ताच्या त्याच पवित्र आत्म्या लागीं आमचे मागणे आमी उबारता तशेंच जावं आमेन. आम्हा सर्वांची बोगना सुडाळ उतरांनी स्पश्ट चिंतनांनी आमच्या मुखार दवरल्या डेमी आम तुमकां देव बरें करूं. उतरां काळजांत रोमतात तर संगीत गायन काळजांतली बोगना व्यक्त करतात. हांगासर तयार आसा आमच्या फिरगजेचे गायन पंगड मादूर तळ्यांनी विगाराक बरें मागच्याक आनी उपकार बावडोवंक.
मधुर तळ्यांनी विगार बापाक बरे मागल्या गायन पंगडाच्या संध्यांक देव बरें करूं. हर एकल्यान आपल्या जिवितांत आमच्या विगार बापांक वेगवेगळ्या रितीने देखला. विगार जावन, याजक जावन, मार्गदर्शक जावन, इश्ट जावन, प्रेरण जावन, आत्मीक बापय जावन, एक आदर्श व्यक्ती जावन आमकां कळीत आसा विगार बापांक भुरग्यांचेर विशेष मोग आनी हुस्को. हांवें हें सांगच्या की तांच्या सुत्रांनी आमी आयकोवया. आतां मुखार आपयता सर्व भुरग्यांक प्रतिनिधी करूंक आपयता शालोमी वेगस तांची बोगणां उसारच्याक. तुमकां सुमेस्तांक देव बरी दीस मागता. मोगाच्यानो आमच्या मोगाळ विगार बापांक मानादीक सिप्रियन पिंटो काळजांतल्या नेणट्या बोगणांनी आदेवस मागूंक हांव शालोमी तुमचे मुखार उबी आसा. मोगाळ विगार बापानो, तुमी आमकां जेजू कशें जियेलो म्हूण तुमच्या सालत्या जिविता वरवीं दाखयला. ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा, कित्याक सर्गींचे रास तांचे म्हणल्यार जेजूच्या उतरा परी तुमच्या मारिफात सर भुरग्यांक जेजूचो मोग रूप पळोवचे भाग फावो जाला. तुमी हर एका भुरग्यांक आपणाचीच भुरगीं म्हणल्या परी मोगान पळयला आसता. आम्हा सर भुरग्यांक जेजू रायाची खरी देख दिवन आमी क्रिस्ती धर्मांत वाडोवंक प्रेरण जाल्यान म्हूण सांगूंक हांव अभिमान पावता. सर भुरग्यांनी दोतोरनीक येवंक तुमी जायती मिनत काडल्यात. आयतारा सदांनी दोतोरनीक आयल्यांक तशेंच एक दीस दोतोरनीक सुकल्ल्यांक इनामां दिवन तुमी प्रोत्साह दिला. तुमी हांगासर आयल्या सुरवेच्या 2 वर्सां कोवीड पिडा आसल्यारी दोतोरनीक येवंक जावना भुरग्यांक. देखून भुरग्यांनी संगीत तशेंच कीबोर्ड शिकाचें म्हणल्यार उर्बेन ब्रदराक आपोवन आमकां सर भुरग्यांक तुमी संगीतान मुखार येवंक अवकाश करून दिला. तुमकां सर भुरग्यां तर्फेन हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आयताराच्या मिसा वेळार आदली कांतारां गावन तुमच्या भुरग्यापणाची गजाली सांगून भुरग्यांक तुमी हांसयला. फिरगजेन तुमकां सभा राटावळी आसल्यारी भुरग्यांच्या दिसाक मिसाक तुमी येवन मीस भेटोवन बरो शर्माव दिला. तुमी आमच्या सांगातान नाचल्यात आनी हांसल्यात. ह्या वरवीं आमी जेजूच्या मोगान वाडून आयल्या. वर्सान वरस भुरग्यांक पिकनिकां शिबिरां तुमी आसा करून आमकां संतोश भरीत केल्यात. तशेंच आमी जणवाये जोडिशे केल्यात. परबेच्या मिसा वेळार जेवण तशेंच इतर कार्यावळी आमकां जाय जाल्ले कान पफ्स रोल ज्यूस तुमी मेळच्या बरी केला. तशेंच आमचे तें जेजूचो मोग गुंडायेन वोंपला. विशेश साधन केल्ल्या भुरग्यांक तांच्या वडिलां संगी मिसा उपरांत सन्मान करचे मारिफात हेरा भुरग्यांनी सदान करूंक तुमी प्रोत्साह दिला. मोगाळ विगार बापानो, अशे साबार संगतींनी तुमी आमकां जिवाळ केला. तुमकां आदेवस मागूंक हांव बेजार पावता तरी तुमी तुमचे मिसांवकां मुखारसून व्हरूंक आसा. सर भुरग्यां तर्फेन परत एक पोटी हांव काळजांतावन तुमचे उपकार बावडटा आनी तुमकां सर बरें मागता. सर्वांक देव बरें करूं. भोव अपूर्वयाच्या उतरांनी ताची बोगणां उसारल्या शालोमी वेगस तुका देव बरें करूं. तशेंच आतां आल्तार भुरग्यांच्या तर्फेन मुखार येता डॅनियल डिसोजा. मोगाचो सर आल्ता भुरग्यांच्या तर्फेन विगारांतय म्हजी बोगणां तुमचे मुखार दवरूंक आशेता. विगारांनी जायत्या हुस्को आनी मोग आमच्या आल्ता भुरग्यांक दाखयल्या. तांच्या विशयान जायतो सांगूंक आसात तरी थोड्यांच हांव तुमचे लागीं सांगतलो. आल्ता भुरग्यांक थंय विशेश मोग हर एका आयतारा ते आमचे आल्ता भुरग्यांचे मिटिंगाक येवन आमच्या उत्तेजन आनी प्रोत्साह दिताले. आमकां धर्माक पिकनिका आपोवन व्हेला आनी आमकां संतोश केला.
तवळ तवळ आईस्क्रीम गोडशे दिवन आमकां आमचें तोंड गोड केलां. मिसा उपरांत चॉकलेट्स दिवन आमकां मिसा येवनशें बरी केलां. तुमी आयल्या उपरांत आलता भुरग्यांचे सांख्यो चडयला. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा फादर. सदांच तुमचे उडास आसतलो. देव बरें करूं. मोठव्यान तरी बोवा पोरबायन ताची बोकणां उसारल्या. डॅनियल डिसोसा तुका देव बरें करूं. अक्षर आनी गुंतुल्लो गौरव तयार आसा. काळजांच्या गुडांतलो उपकार हो बावडटा. मान आमी करता तुमच्या ह्या कळमेतनांतल्या सेवेक. तुमी केल्ल्या वावराक आमी ऋणी. मोगाच्या विगार बापांक समर्पीत केल्लें मानपत्र वाचूंक हांव मुखार आपयतां. मनेस्तीन ज्योती डिसोसा. San Sebastião Firgas Permanur, भौमानादिक बाप सिप्रियन पिंटो, फिरगज विगार मानपत्र. एक खरो आनी बरो गवळी तो लोकांक वाट दाखयता मात्र न्ही, तो आपल्या सेवेन लोकांचे काळजांनी दिवो पेटयता आनी तांकां उजवाड जाता. तो आल्तारेतावन मात्र उलयना, बगार ताच्या समर्पीत आनी सेवेच्या जिवांता मुखांत उलयता. भौमानादिक बाप सिप्रियन पिडेस्त तांचो वयस दोट्टो मातीर सान सेबेस्तियांवाक समर्पिल्ल्या पेरमनूरच्या ह्या फिरगजेन विगार जावन तुमची आवदी आमच्या फिरगजीच्या इतिहासांत भांगराळ्या अक्षरांनी बरोवन दवरचें तसलें म्हूण सांगूंक आमी अभिमान पावता. तुमी आमच्या मदें एक याजाक जावन कश्टांच्या काळार देवान आमकां धाडलो एक अद्भुत मुखेली, मोवाळ गवळी, शिस्तीचो शिपाय, गूण चिंतपी म्हूण आमी वळखून घेतला. तुमी आमच्या मदें फकत एक विगार जावन मात्र न्ही, बदलाक एक मोगाचो गवळी जावन आमच्या कश्टांत वांटो घेवचो एक भाव जावन आनी आमच्या फिरगज घरांक सांगात हाडिल्लो आनी संस्थ्याचो यशस्वी मुखेली जावन आमच्या काळजांत तुमी जागो घेतला. बेसांव दिया फादर म्हणून शिकोवन आमकां बेसांवांनी भरल्यात. मानाक आशें नासतना, झेल्ल्याक महत्व दिनासतना सगळी फिरगज आनी फिरगज घरां, सगळो संस्थो आनी थंय वावर करतली ह्या शिकतेली सकट म्हजी व्हडलो अभिमान तुमकां आसलो. तुमच्या मुखेलपणा खाल फेर्मानोर फिरगजीक आनी शिकपा संस्थ्याक एक नवी दिशा मेळ्ळ्या. तुमी आयिल्ल्या संदर्भार जाग्याचे समस्ये वरवीं असाध्य म्हूण चिंतिल्लें फिरगजेच्या सभा भवनाचें काम तुमच्या शातेंत समस्ये परिहार कर. थोड्याच तेंपान नवीन विन्यासाचें प्रवीण सजवणेचें महोन्नत सभाभवन पयलें उक्तावण केलें. कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सभाभवन दुसरें सिमेस्त्रीन तुमी बांदलेले वॉल्स आनी निचेस आनी सोबीत द्वार, इगर्जेचें भोव सोबीत रितीन नवीकरण, आकर्शीत महाद्वार, इगर्जें भोवारी इंटरलॉक्स, इगर्जे मुखार फेस्ताचो बावटो खांबो, दादल्यांक तशेंच स्त्रियांक सोबीत आधुनीक शैलीची शौचालय, कॅम्पसाक भेट दिवच्या लोकां थंय भक्तीपण वाडोवच्याक न्हिदल्या सांजुजेची आनी सांकारलो आकोतिसाचे इमाज प्रतिश्ठापन तुमच्या उंच चिंतपाक साक्ष दितात. 27 लाख रुपये शिक्षकांचो ग्रॅज्युएटी दिवन भुरग्यां खातीर बस आनी कॉलेजीक जनरेटर सवलत्यो दिवन विविध रितींनी इस्कॉलाचें नवीकरण, खेळां मैदानाचो वावर,
विद्यार्थी थंय आनी शिक्षकां थंय आजचो हुस्को ह्या संस्था थंय आजचो तुमचो मोग व्यक्त करता. तुमी एक धैर्याधीश थिरासणेचो आनी सोंसणीकायेचो मुखेली म्हूण रुजू केला. तुमच्या मुखेलपणाकाल पेरमनूर फिरगेचेन एक नवें आजाप देखला. तुमच्या ह्या साधनाक आमी मान बागयता. तुमी आमच्या इस्कॉलाच्या समस्यांक वेळार सूक्त परिहार सोदून स्पंदन केला. शिक्षकांक बरो मार्गदर्शक जावन विद्यार्थींक आत्मीक बापय जावन पोशकांक एक बरो धन पालक आनी संपन्नमूल व्यक्ती जावन आमचे इस्कॉल प्रगतीच्या पावंडाक पावोवंक कारण जाल्यात म्हूण सांगूंक संतोश पावता. इस्कॉलाचो प्रमुख समस्यो गौरव शिक्षकांचो सांबाळ दिवच्या विशान आमच्या मोगाच्या संचालकांनी ह्या समस्याक तुर्तान स्पंदन कर विद्यार्थींच्या शिकपाक समस्ये जाय नशें स्वप्रयत्नान शिक्षकींक सांबाळ दिवन सुदारसिल्लें एक ओड साधन सय. अशें शिक्षकां लागीं बरो संबंद रुता करून आमच्या इस्कॉलाच्या सर्व समस्ये हाळू करून वर्ती मजत आनी आधार दिला. इस्कॉलांनी सेलच्या सर्व कार्यक्रमांत हजर जावन जोगतें मार्गदर्शन दिवन हर एक कार्य सोभोवंक कारण जाल्यात. शिक्षक रक्षक जमतेक हजर जावन पोशकांक बरी शिकवण दिवन विद्यार्थींच्या आनी वडिलांच्या धनात्मक वडावळीक आदार जाल्ल्या तुमकां शाबासकी फावो. आमच्या इस्कॉलांच्या संचालकाक विद्यार्थी थंय अपार मोग आनी हुस्को तवळ तवळ इस्कॉलाक भेट दिवन हर एका क्लासीच्या विद्यार्थी लागीं उलोवन मौल्याधारीत काणयाद्वारे संदेश आनी विद्यार्थींक गोडशें वांटून विद्यार्थींक तुमी मोगाचे जाल्यात. तुमी फकत फातरांनी बांदूंक ना बगार तुमी विविध कार्यक्रमां मुखांत फिरगजगरांची काळजां बांदून काळजां मानसो गोवळी जाल्यात. दुबळो जावन दी ग्रेस्त तुमचो मोग सट्टांक समान आसलो. हर एका वर्सा बृहत कारिस्मतीक रेतीड्यो मांडून हाडून वाड्याच्या जमत्यांनी तुमी वांटो घेवन आमकां उर्बेन भरून पिडेस्तांच्या घरांक भेट कर तांकां समाधान बुजवून आनी धैर्य दिवन अशें आमकां तुमचे थंय एका बऱ्या गवळ्याक पळोवंक साध्य जालें. आमच्या इगर्जेचें पयल्यांचें चित्राण बदलून आतां नवेंच चित्राण आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा तर तुमचो खळीत मेळटलो वाव आनी मागणें हाका कारण. आमच्या फिरगेजीच्या सर्व कुटुंबाच्या सांद्यांक तुमी नांवान वळखतात. तुमी फकत बांदली मात्र न्ही बदलाक तुमी लोकांची काळजां जिखली. तुमचो सादो स्वभाव आनी तुमचें मोवाळ उलोवणें आमकां देवाच्या मोगाची रूच दितेली. दुबळो जावन दी ग्रेस्त हर एकल्या लागीं तुमी समान रितीन उलोवचें चलचें वेळ दिवचो हे सर्व तुमच्या मोगाळ काळजाक साक्ष दितात. वाड्या जमतींनी तुमचें हजरपण आनी पिडेस्तांच्या घरांक आस्पत्र्यांनी तुमी दिल्ली भेट आमच्या फिरगेचेन लोकां मदें सदांच बरो उगडास जावन उरतलो. तुमचो सादो स्वभाव आनी सादें जिवीत आमकां एक मार्गदर्शन जालें. तुमच्या त्यागाक आनी निरंतर वावराक दिनवास पाठोवंक उतरां पावनात. तुमी फकत पेरमनूर सुविगार जावन मात्र न्ही बदलाक आमच्या हर एका कुटुंबाचो एक सांदो जावन जियेल्यात. तुमी आमचे तावन पयस वेताना आमच्या काळजान एका रितीचें रितेपण भोगता तरी तुमचे तसलो व्यक्तित्वाचो विगार आमकां मेळ्ळो म्हणलो संतोश आसा. देव तुमकां बऱ्या भलायकेन आनी सदां काळ संतोशान दवरून दी. तुमच्या नव्या मिसामान तुमी गेल्ले कडेन तुमचो उजवाड फांकोवन दी म्हूण आमी आशेता आनी बरें मागता. मोगासोवें फिरगज गवळीक परिशद आनी फिरगज घरां
San Sebastian Firgaz Permanur ತಾರೀಖ್ 24/5/2026 ದೇವ್ ಬರೇಕರು. देव बरें करूं. मनस्तीन ज्योती डिसोजा तुमकां कळीत आसा आमच्या विगार बापाणी येदोळ म्हणसर खंयसरी सन्मान स्विकार केल्लो ना. इस्कॉलांनी जावंक पुरो, वाड्यांनी जावंक पुरो, फिरगजेंत वा फुलांक, जेल्यांक वा मानाक अशें नासतना तांणी निरंतर वावर केला. आज एक आमकां अवकाश, अमूल्य अवकाश तांकां मान करूंक, आमचो मोग आनी उपकारी म्हणून तांचे ते व्यक्त करूंक हो मान स्विकार करीचे म्हणून विगार बापा लागीं हांव विनंती करता. आतां हांगासर मान जाल्या उपरांत सर्व संघ संस्थांच्यांनी तयार रावचे. येदोळूस पट्टी तुमकां मेळ्ळ्या त्या प्रकारच तुमी लायनीर रावचे. मुखार येवन विगाराक मान पटोवचो. सक्कड संघ संस्थे जाल्या उपरांत खंयचेय इतर पंगड येवन सन्मान करता तर करियेत. ताच्या उपरांत वैयक्तीक जावन कोणाक तरी विगाराक मान पटोवंक खुशी आसा तर ताणें मुखार येवचें. पूण शिस्तेन लायन करून हांगासर येवचें. सड्ड वेळ रावनाकात. फोट्याक रावन तुमी मुखार वचोंक तुमचे लागीं विनंती करता. आता फिनान्स कमिटीच्यानी तयार रावचे. तुम्ही तयार करून फिनान्स कमिटी आर्थिक फिरगस आर्थिक परिषदेच्यानी आता मुखार येवन विगाराक मान पटोवंक
तशेंच सर्व गुरकारांनी तयार रावचे. आता सर्व गुरकार हांगासर मुखार येतात. हर एकल्यानी आमी गुरकारांनी फुलां हाडूंक ना बदलाक एकच बुक्को आमी 29 गुलाब फुलां सजवून तयार केला. सर्व गुरकारांच्या तर्फेन उपाध्यक्ष आता 29 फुलांचो बुक्को विगाराक दिवन मान पटयता. सर्व गुरकारांनी सांगाता मेळचे. दया करून त्या साईडीत तो सगळ्यांनी सगळ्यांनी स्टेजीच्या दाव्या कुशीत हांवन सकयल वेचे. तशें जे कोण उपरांत येतात तांकां येवंक सुलाभ जाता. आतां हांगासर बेतानी कोवेंताची दम भयणी सुपिरियर सांगाता विगाराक मान पटोवंक मुखार येतात. आता अलोशियन कोवेंताची वडील सिस्टर एझिल्डा तशेंच निर्मला कोवेंताची सिस्टरा हांगासर मान पटोवंक मुखार येतात. हाच्या उपरांत कॅथोलीक सभेचे तयार रावचे. आता कॅथोलीक सभा उपरांत CLCच्या संध्यांनी तयार रावचे. उपरांत ICYM.
देव बरें करून दी कथोलीक सभा आतां CLCच्या संध्याक हांव पळोवन दिता 10व्या कुशीत तावन वयचे इशीन येनाकात तशें तावन सकयल आसा कोण सांदे आसात हातून थंयसर रावचे देव बरें करून दी CLC आतां ICYM सांदे ताच्या उपरांत SSVP ताच्या उपरांत स्त्री संघटन देव बरें करूं ICYM आतां SSVPच्यांनी मुखार येवचे उपरांत स्त्री संघटनाच्यांनी तयार रावचे उपरांत लिजन ऑफ मेरी मागीर दुखी साहिबीणेची सोडालिटी देव बरें करूं SSVP आतां स्त्री संघटन उपरांत लिजन ऑफ मेरी दयाकरन कोणेय वेचे नाही आणि की कार्य थोडोसो वेळ आसा देखून दयाकरन सगळ्यांनी रावचे अखेर पर्यंत आतां दुखी साहिबीणेची सोडालिटी विगाराक मान पटोवंक मुखार येतात ताच्या उपरांत YCS संध्यांनी तयार रावचे उपरांत आल्तार भुरगे आता मुखार आमचे YCS
भुरगे आमच्या फिरगजेचे हाच्या उपरांत आल्तार भुरगे तयार रावचे. आता मुखार येतात आल्तार भुरगे, ताच्या उपरांत कॉयर ग्रुपाच्यांनी गायन पंगडाच्यांनी तयार रावचे. आता कॉयर ग्रुपाच्यांनी मुखार येतात, ताच्या उपरांत कारिस्मॅटीक ग्रुपाच्यांनी तयार रावचे, पंगडाच्यांनी तयार रावचे. देव बरें करून दी गायन पंगड. आता कारिस्मॅटीक पंगड, उपरांत विशेष मणियारी आनी उपरांत कॅटेकिझम टिचर्स. देव बरें करून दी. आता विशेष मणियाऱ्यांक मुखार पळयता विशेष. आमच्या इस्कॉलाचे स्टाफ मुखेल मेस्त्रीण सांगाता मुखार येवन विगारांक मान पाठयतात. देव बरें करून दी. आता कॅटेकिझम टिचर्स, दुतोंड शिकोवचे शिक्षका मुखार येवचे. कॅटेकिझम टिचर्स बेगी येया. आता नेत्रावती मीनुगारर संघ आणि येवन विगारांक मान पठयतात.
ताच्या उपरांत वाराडो गवळीक परिशद कार्यदर्शी रोशन, उपरांत वाराडो कॅथोलिक सभाचो अध्यक्ष रजत वेगस. आता इगर्जेचे स्टाफ, इगर्जेंत वावर करतले सिब्बंदी मुखार येवन इगर्जेचे विगाराक मान पटयतात. देव बरें करून दी. आतां मोरियाळ सोडायलिटीची भुरगीं मुखार येवन विगाराक मान पटयतात. आता मेरिली बीट्स पंगड, गायन पंगड येवन विगाराक सन्मान करतात. विगार बापाने आपली बसका स्वीकार करचे. विजय वेगस आणि फॅमिली विगारांक मान करतात. मोगाच्यानो विगार बापांनी कशें फुलां झेल्याक आशिल्लें ना, तशेंच खंयचें इनाम ताणें घेवचें ना म्हूण ताणें सांगल्लें. देखून आमच्या मतीक आयली एक विशय म्हळ्यार तांच्या उगडासाक एक स्मारक अंको काडचें. खंडीत जावन विगार बापानो, आमी तुमचो उडास करतले, पूण तुमी आमचो उडास करीचे तर तुमच्या लागीं आमचो उडास करचें कितें तरी आसा जे. देखून आमी एक स्मारक अंको मोकळीक केला. ह्या स्मारकांक्यात ह्या फिरगजेच्या हर एकल्याचो फोटो तुमकां पळोवंक मेळटलो. खंडीत जावन आमचो उडास येतना हो बूक उक्तो केल्यार तुमकां आमकां पळोवं येते. हो बूक मोकळी करूंक जायत्या जाणांनी कुमो केला, जाहिरात दिवन वा विविध रितींनी. आतां हो बूक उक्तावण करूंक, मोकळीक करूंक हांव आपोवन दिता विगार बापा लागीं. देव बरें करून दी. हो बूक आमच्या मोगाचो आनी उपकार आठवण्याची एक झळक मात्र आमकां सर्वांक देव बरें करूं. मोगाच्यानो आतां सगळ्यांनी आपली बोगणां उसारले.
आतां येदोळ उपाध्यक्ष आपली बोगनां सारूंक आनी की बाकी आसा आनी म्हजी बोगनां खंडीत जावन आसात कित्याक म्हळ्यार 1 वर्सा बराबर हांव विगारा सांगाता आसलो आनी जे कितें तुमी 100 वर्सांनी अनुभव केला त्या 1 वर्सांनी तांचो मोग आनी हुस्को हांवें कितें म्हूण पळयला. आतां हांव म्हजी बोगनां मोठव्यान वेळ जाला देखून तुमच्या मुखार दवरता. सडीत जायते विशय तांच्या विशयान सांगूंक आसात पूण 4 लिसांवां हांव तांच्या हातावन शिकल्लो आनी 4 अनुभव म्हाका भोव लागशिल्लो म्हज्या काळजाक जाल्लो हांव तुमच्या मुखार दवरता. पयल्यान विगाराचे खालतेपण हांवें शिकल्लें. हांव ह्या जाग जावन वर्द मेळोन शिदा हांगा पेरमनोराक येता आसतना म्हाका विगार म्हळ्यार कोण कशें आसता म्हणल्यार एक स्पश्ट चित्रण नातल्लें. खंडीत जावन भोवमानादीक सिप्रियन पिंटो आनी विगार म्हळ्यार कशें आनी कशें जियेता म्हणलें ताच्या कल्तेपणा द्वारे म्हाका ताणें शिकयलां. प्रत्येक जावन ताचें जिवीत भोव सादें तुमी पळोवन आसूंक पुरो. ताका सडीत संगतीची गरज नात. ताचे लागीं आसचे मिनिमम वस्तूर. ताचे लागीं ताका खाण जेवण व्हड खाण जेवण जायचें म्हणना. सिंपल आसल्यार जाता. खाणा जेवणा विशयांत तांणी एक दिसी कंप्लेंट केल्लें बरें ना म्हणलें हांवें आयकूंक ना. हांवेंच थोडे फावटी जेवण उण करतना सामो उण जायनातले तवळो तांणी ते कितेंय बेजार करिनासतना संतोशान ते जेवल्यात आनी जायती उदाहरण तांच्या खालतेपणाक हांवें दिवयेत. हो संभ्रम आमकां सांजेर व्हडा गद्दाळ्यान करूंक जाय आसलो पूण आमी तांचे लागीं विचारतना ते कितेंच नाका साद्या रितीन तुमी हो संभ्रम करा. म्हाका फुलां झेले आनी इनाम कितेंच नाका म्हणून तांची खालतीकाय तांणी उसारल्या. खंडीत जावन ते एक आदर्श व्यक्ती म्हाका. तितले मात्र न्ही तांचे तेय तांकां मिनिमम निड्स पूण हेरांक ते दिता आसतना उदारी धादोशी मापान दितात. हाका तुमी साक्ष हांवें साक्ष. दुसऱ्या दिसा हांव शिकल्लो वेस्ट इज अ क्रायम. हांव आयिल्ल्या पयल्या दिसा विगारान सांगलें आळे फादर खंयचेय वेस्ट करूंक नजो. जावं पुरो रुमांत लायट फॅन जेवण उदक प्रत्येक जावन वेळाचो महत्व. तांणी 8 वरांक आमचें जेवण तर करेक्ट सारकें 8 वरार ते येवन पावतात. थोडे फावटी मजागे पयलेंच येवन ते पावतले आनी खंय तर आमी भायर वेता आसतना वेळार आमी सुट्टले हांव आनी वेळार आमी फाटीं येतले हांव. एक वर्ती दादोसकाय आनी संतोश म्हाका ह्या विगारा सांगाता रावून अनुभव करूंक मेळ्ळो. तशेंच दुबळो आनी क्रिस्त म्हणलें भेदभाव तांणी करूंक ना. हय म्हज्या ऑफिसांत बसून आसतना जायतो लोक दुबळो आनी क्रिस्त विगाराच्या ऑफिसाक वेतालो आनी तांकां समान रितीन एकच रितीन वेळ दिवचें हांवें पळयलां. आनी सगळ्यांक कोणी कुमो खंयसार नायल्या वेळार तांकां कोणाकी रित्या हातांनी तांणी फाटीं धाडूंक ना. तो थोडे फावटी म्हाका बगतले हांगासर बेश्टे सांगून येतात फादर आमकां पयशे ना आमकां पयशाची गरज आसा. कोण सकड येतात रोड सायड आसचे तांकां कितेंच पाड उलयनासतना जोर करिनासतना तांणी तांचो फायदो उठयला तरी तांणी ते कुमोक करतेत आसले. आनी म्हाका जाल्लो अनुभव लागशिल्ल्यान विगारांनी म्हजी बरी जतन केल्या. हांवें ऑफिसांत थोडे फावटी वावर करता आसतना सुनिला लागीं सांगल्लें आसा आळे पाद्राबाक सूप करून दी अशें तांचो हुस्को आनी विविध रितीन तांणी म्हाका दाखयला. आनी म्हज्या जल्मा दिसा म्हाका उडास आसा. तांणीच एक बुक्को करून सकाळच्यागे पयले तांणी म्हाका विश केल्ले ते म्हाका कितेंच विसरोवचें ना. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा विगार बापानो. तशेंच हांव केदाळाय सूख करतना कितें म्हजें तावन सूख घडयल्ल्या वेळार तांणी केदाळे म्हणचें आसा इट्स ओके फादर वडना अशें म्हणून म्हाका तांणी जिवितांत सूख करून शिकोवंक अवकाश करून दिला आनी म्हाका तांणी सुदारसून मेळ्ळा. तुमी इतलेंच बगना म्हणून चिंती नाकात.
वेळ आसा बाबा आसले देखून जायते सांगूंक आसले हांव सांगूंक शकना. मोगाच्या बाप सिप्रियन तुमी फादर मेल्वी म्हूण मोगान आपोवचे म्हाका खंडीत जावन उडास उरतलो. तुमी हांगा तावन वर्ग जावन वेता आसतना तुमी दिल्ल्या मार्गदर्शनाक तुमकां काळजांत हांव देव बरें कर म्हणटा आनी तुमच्या मुखल्या मिसावांक हांव बरें मागता. हांगा तावन वलेन्सियाक फकत 7 किलोमिटर ते आमकां कोणाकी पयस जावचें ना, पूण तुमी हांगा तावन वेता आसतना तुमकां तें पयस म्हूण बगोवंक पुरो, कित्याक तुमच्या काळजांनी बगना बरोवन आसात. आमचो सदांच तुमी उडास दवरा, आमी तुमचो उडास दवरतले. हांव एक विशय सांगूंक चुकलो. जायते जाणांनी म्हाका विचारलें आसा विगार कशें जेवताना उलयता गे तुमचे लागीं म्हणून. मोगाच्यानो विगार जेवताना आमी 8 वरांक जेवण सुरू केल्यार कुशालकायेन जायतो तांच्या जिविताचो अनुभव सगळ्या वर्सां हर एक दीस म्हजे सांगात हांव वांटून घेतला. कितल्या कश्टांनी कितल्या अडकळी मध्ये ते ह्या हंताक पावल्यात, कितले कश्ट तांणी भोगला हे सगळे म्हाका आयकताना अजाप जातले. एक व्यक्ती अशेंय ताच्या जिवितांत वयर येवंक शकता गे, अशें हर एक दीस तांची भोगणां तांच्या जिवितांत जाल्लें म्हजे सांगात हांव वांटून घेतलें. हांवसू कितेंच उलयनासतना बसून आयकतालो. वेगार बापानो तुमकां काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमी दिल्ल्या मार्गदर्शनाक आनी तुमी दिल्ल्या प्रेरणाक देव बरें करूं. आतां हांगासर मनेस्त आरुण डिसोसा खंडीत जावन विगार सांगात भोव लक्षिल्ल्यान वावर केल्लो म्हळ्यार सूख जावची ना. तांचो अनुभव सांगूंक मुखार येता. मोगाळ विगार बापानो, 6 वर्सां आदीं आमच्या फिगजेक येवन तुमी नांवाला केल्यान. फाटल्या 6 वर्सांनी तुमी आमच्या काळजांत ओपुल्लो मोग, बरवसो, मार्गदर्शन आनी मनशापण म्हज्या आनी आमच्या जिविताच्या अंत पर्यंत माजोवंक जायनातलो गुर्त. तुमी आमच्या फिगजेक पांय दवऱ्या दिसा सावन तुमी केवळ आमचे विगार जावंक पुरोनात, तुमी एक बापय जावन, एक इश्ट जावन, एक उत्तम मार्गदर्शन जावन, एक प्रेरक जावन असल्यात. भुरग्यां संगी भुरगो जावन, ह्या जागाक युवका संगी युवक जावन मार्गड्याचो विशेष मोग हर एकल्याच्या जिवनांत उजवाडाची वाट जाल्या. बापानो, तुमी शिकयलें व्हडलें मेसांव म्हळ्यार वडिलां लागीं बेसांव मागचें. तुमी आमच्या फिगज घराक सोडून वेतात म्हणली सत ओपोवंक म्हजें मोन आयकना. कित्याक म्हळ्यार थोडे आमचे जिवीतच जावं पावता. तसल्या महान व्यक्ती पैकी तुमी एक. तुमची ती उतरां, तुमच्यो त्यो हांसो, तुमचे मागणे, आराधन, शर्माव, तुमचो प्रोत्साव हे सर्व आमच्या इगजेच्या हर एका कोणशांनी सदांनीत प्रतिध्वनीत जातले. तुमचे हजारपण आमच्या काळजांनी अगाध कृतज्ञता आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान आमच्या जिवितांत तुमचे जसल्या बऱ्या हानी कलत्या पाद्रापाक देवान आमच्या फिगजे दिल्ले वर्ते देणे. तुमी खंय गेल्यारय तांचो लोक नशिबोन तुमचो मोग, सेवा आनी मार्गदर्शन आनी हजारो लोकांच्या जिविताक उजवाडवनी म्हणून मागता. आमच्या मागण्यांत सदांच तुमी आसतल्यात. तुमची बेसावां आमचे वयर आसून दीत. तुमी पयस वचूंक नात. मगार आमच्या काळजामणांनी केन्नाय पयस जावचें ना. मोंते पेस्त, कोंपरेचे पेस्त आनी तर पेस्ता वेळार खाणां जेवणां आमी विसरूंक शकना. फिगजेचो उपाध्यक्ष जावन तुमी म्हाका तुमचो वर्तो मोग, सहकार आनी मार्गदर्शन दिलां. तुमी केदलाय म्हजें मन तुमी दुखयलें ना. मगार एका पुता बरी तुमी म्हाका सांगात दिला. तुमचो तो मोग हांव केदींच विसरूंक शकचो ना. सबार संदर्भांनी तुमी म्हाका धैर्यान भरल्यात. तुमचे तावन जायते हांव शिकला. एक बरो विगार फिगज मात बादिना, पूण तुमी आमची काळजां बांदले श्रेश्ठ याजाक
आमच्या फिगजीचो आधुनीक शिल्पी म्हणून तुमकां आमी आमार तुमचें नांव आमच्या फिगजेंत आमार उरतलें. काळजांनी बरोवन तुमचो मोग तुमी आमकां दिवन आज दोळ्यांनी बरयल्या दुखां सवे आमचे फिगजीत हांव तुमकां विदाय म्हणटा. विगार बापानो, आमच्या फिगजेक आनी आमच्या घरांनी तुमकां केन्नाय स्वागत आसा म्हणून अवकाशा खातीर देव बरें करूं. तुमचे लांब जियो आमचो विगार बाप. देव बरें करूं. बोगनांनी काळीस झडायाचे जाला, दोळ्यांनी दुखां बरोवन आयल्यात. ही बोगनां उतरांनी भायर येवंक राखून आसात. आज आमी सबारांचो ताळो आयकलो. आतां वेळ घडी आयल्या तो ताळो आयकोंक. ज्या ताळ्या खातीर आमी सक्कड सांगाता जमल्या आनी यात्रेगान राखून आसा. पहिले मेलवी हांगा ये मेलवी कोडल सन्मान करतना तो काही मेजावर दवरून दवरलो काही देखून पहिले आमी एक ताणें ते सरकारान पयशे 3.5 लाख रुपये आमच्या हाताक हाडून दिल्यात. त्या देखून ताका आमी सन्मान करता. मीस 10 मिनटान तोडो म्हूण सांगला. कोणी हांगा आयिल्ली मिसा वचूंक घाल्ल्यार डोंट वरी 11, 10 या 15 आमी मीस सुरू करतले. हांव तुमी कांय घाबरी करचे नाका. थंय कोणी एकल्यान वचून एनावन्स करियेत. प्रशांत तूं वच एक घडी गरजेंत सांग हारान तूं हाताक मीस म्हणून विगारांनी सांगला म्हणून सांगू तूं मायकार सांगून सोड. ताच्या दुवेकी एकडी आपयता हांगा मेरल येबा. ताणें मस्त संगीत शिकयलां भुरग्यांक उत्तेजन दिलां. भुरग्यां जावन भुरग्यांक भारी उत्तेजन ताणें दिलां. पेलसी बाई बेजार करनाका. भुरग्यान ताका एक तुमकां मस्तवटी हांवें सन्मान केला. कोणी वायट चिंत नाकात. बापूय आसा देखून बापूय वटू दुवेकी. बाबा भयणीनो, हांव जायतें उलयलां आनी हांवें केल्ले निर्धार करेक्ट म्हाका भोगता कित्याक ते आतां तुमी सगळीं हांगा लॅक केल्यार 400 लोकय आसचे नात. काल संजेच्या मिसाक आज सकाळींच्या मिसाक आतां आनी एका मिसाक म्हजी भोगणां पुरा इगर्जेन सांगल्ल्यान म्हाका कितें सांगूंक आहलें सगळें सांगून जालां. आतां काली देव बरें करूं म्हणचे म्हजी उतरां मात्र. आयचें बोवा प्रभुचें कार्यक्रम म्हज्या चिंतपा प्रमाणें पयलीं हांव कारकुळ सहाय्यक आशिल्लो. थंय एक ल्हानसो सेंड ऑफ. हिरगानांत इगर्जे मुखार आलतारी मुखार एक ल्हानसो सन्मान. ताच्या उपरांत गुरपुरांत आलतारी मुखार ल्हानसो सन्मान. आनी ताच्या उपरांत लॉरेटोन ती आलतारी मुखार ल्हानसो सन्मान. उद्यावरांत ती आलतारी मुखार ल्हान सन्मान. मागीर आमच्या वामंजुरांत ती आलतारी मुखारच ल्हानसो सन्मान. सगळ्यांनी ल्हानशे सन्मान. कित्याक म्हळ्यार थंय धाकटे पाद्र्याक नातरले. हांव एकलोंत आहलो. हांवें सांगले वरी ते आयकतले. सो हांगा धाकटो पाद्र्या वाजता ताच्या मुखेलपणा काल आशिल्ले लांबू केला. ते तांचे बरें मौन ऑफकोर्स. देखून पयल्या सुवातेर इतल्या पुरब्याचे कार्यक्रम पाद्र्या मांडून हाडला. म्हजे अशें बरें बरें सांगलां. हांव तितलो बरो न्ही जायतें. हांव इल्लो कडक इल्लो जोर आसा. सो सड्डे उलयना तो कांय उलयना. हांव इल्लें उलोवचें आनी आयकोवचें मात्र. मागीर म्हाका उलोवन पुरो जाता हांव कितें रावन वेचचें शिदा. देखून ताचोय वेळ उरला म्हजोय वेळ उरला. कित्याक म्हळ्यार हांव येवच्या पयलें म्हणटलें 8:45 तेर्स 9 कालाक जेवचे 10 काल मुसर रेफॅक्टरींत आसतले. ताचे उपरांत वेतेले म्हूण सांगून ह्या विशयांत आमी सांगाता वेळ करशिल्लो बारी उणो. ताणें उलोवचें उणें. हांव वर्कहॉलीक आनीक सड्ड उलोवंक आसलें. आनीक इल्लें म्हणून हांव जायत या म्हणचें आमी. तशें म्हणटा आसतना म्हाकाय टायम इल्लो उरलो. ताकाय टायम इल्लो उरलो. आनी दनपारां मस्तपटी जेवणाक आमी सांगाता मेळनातले. हांव कित्याक म्हणल्यार ऑफिसांत लोक येत आसतलो. हांव येताना लेट जातलो. एनी हांव
पाद्र्या परमेश्वरान बरें बरें सांगलां आनी कितें सांगूंक आसा म्हणून सांगलां एनी हांव तितलो मोग दवरल्या इतलो अभिमान दवरल्या इतलें बरें बरें म्हजें सांगिल्ल्याक हांव पातयें काळजांत तावन सांगलां म्हणून सांगून आनीक पाद्र्यापाक इतलें बरें बरें सांगिल्ल्याक बरें उलयल्ल्या बरें देव बरें करूं आनी म्हजें फादर तुमकां काही दुखलां जाल्यार हांवें सांगलें न्ही हांवें वर्कहॉलीक हांवें तितकेशें तीक्ष्ण मनीस म्हजे वाटेन दीस काडूंक गेले कश्ट सुलाभ न्ही हांव जाणा पूण हें करना कोणाकी अन्याय करना अनित करना सगळ्या संवसाराक वचून कोणा विशयान ती हांव सांगूंक वचना जायते मोरयेन काळजां आटयले भेटयल्या बरी आमी भेटोवचे एके फावटी पक्का कांय मोती बेजारे आसता फुडें एके फावटी एकल्या तो गाड्याक म्हाका सांगलें आसूंक पुरो आनी ह्या खातीर हांव पश्चाताप पावतां आनीक म्हजे वरवीं तुका कांय दुखलां जाल्यार आय एम सॉरी फॉरगिव मी आनीक पाद्र्यापाक आतां काल दिवची हांवें म्हाका हाडली एक बुक्की हाडली आपल्या ताका दिवन विकगीत ताण सोडटा कित्याक म्हळ्यार आनीक 10 मिनटां उरल्यात मीस पाद्र्यापा भेटोवंक म्हाका शर्मा वचोंक आसा त्या मिसाक पाद्र्यापा मीस भेटोवंक वी कांट टेक मोर टायम फादर थँक्यू सो मच खंय दिवची इतल्या लावी हांगी थँक्यू अरुणान जायतो वावर केला अरुण एक भाव असल्या बरी तो काल म्हणा लागलो पुता बरी म्हण सांग काय धाकटो भाव असल्या बरी पहिले मावरियामान ताच्या उपरांत अरुणान उपाध्यक्ष जावन दोगां जाणांनी मोठो आदार दिला आय हॅड नो प्रॉब्लेम एट ऑल आतां जाल्यार अरुण बिजी आसता कामांत कितली रजा घालता कितलें येता कितलें करता एक फावटी हांवें चिंतचें आज मिसा वेळार ताचें तोंड पळयतना हांव शर्मावानी सांगता ताचें तोंड पळयता आसलो आज इल्लें तोंड बावुल्ल्या बरी म्हाका दिसतलें कित्याक म्हळ्यार तितली पुरासन ताका आसा नाजाल्यार तो आंज बुडी वरी परस जाता गे दाडाय पुरासन आसा नॉट इजी टू परतोन इतलें बूक काडचे तें करचें हें करचें आमकां एक काम कर अनुभव आसल्यांक कळटा नॉट इजी इट इज अ डिफिकल्ट जॉब इट इज जॉब ताचे फ्रेंड्सांनी आसात गोळी मंडळी सांदेपर हांगा मेळून तांणी बरो आदार दिला अरुण सगळ्यां कडेन बरो करून स्पंदन करता अरुणा थँक्यू सो मच आनीक खंय बुके आणत रावचे तुवें शॉर वयत अरुणाक आनी ज्योतीक एक मावरी आमी एक घडये पळया हांगा सुदारशी मावरी आमकां आसाय मावरी आमान हे व्हडलें काम हॉलाचें जायतें काल मावरिया मासागी मावरिया मी मागीर शॉल उणें पडल्यार जेले घालया ज्योती तुका जाय जालो तो शॉल मेळ्ळा पळय करेक्ट साडी न्हेसयल्या बरी आनीक ज्योती मस्त सेवा केल्या जायते ताका सांबाळ दिना आमी खाली शांतीक मात सांबाळ दिवंक ताका सांबाळ दिवंकूच ना एक पयसोय दिवना जायते आनी शांती हुशारांतल्या वेळार 2-3 म्हयने ताणें फूल टायम काम केलां मस्त काम केलां सो हांवें ताचे कडेन उलोवचें उणें पूण ताका ताचे सेवे खातीर म्हाका मस्त अभिमान आसा कलें कामी आनीक स्पेशली एक काम कश्टाचें कोणाचें वता विर्गजेंत कार्यदर्शीचें भारी कश्टाचें काम तुमी उरल्या संघ कळटा स्पेशली आर्थीक समिती गोल्डीक मंडळीची मिटिंगां मस्तू जातात आनी ते बरोवचे आहा पळय एक आमी तमाशे करचे शांत ज्योती जावनाय तुजें हाडणें हांव तुगे झटपट म्हण सिक्की जायचें म्हाका त्या देखून जाता म्हणून नासोन करना ज्योतीर येता एक राग येता कडी हांसू येता तेटी मजा जाता गम्मत जाता इंट्रस्टींग आनी मागीर हांवें म्हणचें सेमिनरींत एकलो पाद्र्या पारलो ताणें काल करचें म्हण ताणें ताच्या नोट्स जाताले बरीत बरयची आमी नोट्स जाताले बरीत आमी प्रश्न उत्तर बरयचे नाजाल्यार काल करता म्हळ्यार थंय तांबड्या इंकान आपडे तो बरोवन येतलो ताणें बरोवचें आनीक थोड्यांक म्हणचें आरे रे तुज्या चड हांवें बरयला रे कितले मार्क दिचे रे तुका एकले म्हणटले 8 मार्क दिया फादर 8 मागीर म्हाका कितले रे तुज्या चड हांवें बरयला म्हाका कितले मार्क रे म्हणून सांग
तशें आमची गजाल इल्ले ताणें बरोवचे इल्ले हांवें बरोवचे ते करेक्ट जायचे नाल्यार काय जाता कोत्ताय नेक्स्ट गोडी मंडळाच्या मिटिंगार या आर्थ समिती लढाय जाता ते स्पश्ट बरें हाडल्यार आपणे क्लॅरिफिकेशन ना जाल्यार आमच्या गोवडी मंडळींनी आर्थीक समितीनी हांव इतल्या वर्सां जावन नेवर लढायत जावना कित्याक म्हळ्यार आमी सांगाता बसून बरयता आनी त्या दळा सवालांक घुसपड गोंदळाक अवकाश करून दिना तशें जाल्यार ते बारीक कश्टांचें काम ज्योती तुका देव बरें करून तें बरें केल्ल्या खातीर डॉल्फिडी सोजा सदां हांवें मिसा घेता आनीक मस्त मागणें करता आनीक सुरूत हांव आयल्या सुरवेत हांव ते दिव्य बँकाचें काम ताका कार्पेंट्रीचें रुखाचें बरें कोत्ता देखून ताणें मस्त मार्गदर्शन दिलां मस्त मुखेलपण घेतलां आनीक खंयचीं कामां करता आसतना हांगासर बारी आधार दिला मस्त आधार दिला बरो फाटिंबो दिला तो आतां तशेंच उरले आसा तरी हांवें ताका सन्मान म्हळ्यार तो आयोगाचो संचालक आयोगाचे संचालकाचें कामी कश्टांचें सुलाबाचें न्ही तें करेक्ट करचें म्हूण सांगल्यार यब्बा कंडापटें काम आसा कॉर्डिनेट करचें आपणें बारीक कश्टांचें काम आनी त्या देखून डॉल्फिडी सोजा तुवें कॉर्डिनेट केलाय तुका मस्त देव बरें करूं आनीक बरो आदार दिलाय आनीक हरिएका संगतीन तुवें दान धरून हरिएकांती तुवें म्हाका आदार दिल्लो आसा तुका देव बरें करूं म्हणटा लांब पट्टी करूंक गेल्यार कश्ट शांतीचें काम सुलाबाचें न्ही हांगा दोगांक क्लार्कांची गरज आसा फूल टायम दोगांक क्लार्कांची गरज आसा शांती जेश्टे घडी ये हांवें मेमेंटो तुका दिता तुवें मस्त काम केलां सोंसणीकायेन केलां संजेर 5 वरां जाल्यार 6-6:30 वरां सुरी काम केल्लें आसा दनपारां बेगी येवनी काम केल्लें आसा मस्त काम आनी आमी एकावंट्स बरा क्लियर इज नॉट इजी जोक हांगा इगर्जीचे हॉलाचे तांचे हांगा झेरॉक्स तेंचे करचें आपलें व्हडलें काम झेरॉक्स एक झेरॉक्स मशीन खंय नातल्या मारल्याडे इस्कॉलाचें इतलें झेरॉक्स बिरमो ते झेरॉक्स करतले इश्टल्यान जावन मिसां बरोवचीं की हांगा एक पाड सोय कितें म्हळ्यार मिसां केदार दिवंक येतात म्हण ना उरल्या इगर्जेनी परत शनिवारा पट्टी तयार कर नोटीस बोर्डार घाल्यार मागीर हांव तूं खुडसूंक नात शनिवारा संजेर क्लार्क वा मंजुरांत लॉरेटो आसतना सायन घाल नोटीस बोर्डार घालची एकूच थेसावां काडूंक एकलो पाद्र्याप जाल्यार दोगां जाल्यार 2 थेसावां हांगा ती संवय जाली तुमकां हाचे पयलें सांगलां आनी बी साहेबांनी म्हाका सांगलां हें सोमा न्हय म्हूण सांगून पूण मिसां सक्कळी 1-2 मिसां मात भेटोवची 1 मीस 2 मिसां उरली पुरो बिस्पाच्या घरा धाडून दिल्या जायते आमचें काम आमी केलां आमची जबाबदारी केल्या पूण तुमकां समाधान करचे खातीर तें केल्लें नाजाल्यार तुमी रागार जातात फादऱ्या आयकना तशें करून इट्स व्हेरी डिफिकल्ट ही संवय जावन गेली हांगासर तें बिरमोत शांतीक आनी म्हाका मात गोत्ता इट्स सच ए टफ जॉब तिका एके फावटी फिसांतू जाता इरार जाता आतां कालच पळया सांगचे संदर्भ एकलो येवन फादर आज बर्थडे म्हज्या भुरग्याचो 11 वर्सां उपरांत भुरगें जालां 11 वर्सां उपरांत तसो बर्थडे पयले सोमार दिसांक आचरण आसा तुमी येजे आनी आज संजेर मीस तिजे हांवें सांगिल्लें पोर 22 तारखे उपरांत मिसांक काणूंक ना अंत म्हूण सांगून तिणें काणूंक म्हज्या लागीं आयलें जाल्यार हांव सुद्दां शितां काणून आनी खाली करन सो आमचे मदें अंडरस्टँडींग इट इज ए व्हेरी टफ जॉब हांगा क्लार्क जावन काम केल्यार सदां खंय क्लार्क जावन काम करी कोडना आनी हांगा थोडी बटी थोड्यांनी रफ लोणची आसा न्ही शांती ती रडला मस्त बटी थोड्यांनी म्हळ्यार ओट्टू उलोवचेंच थोडे डिसेंट उलोवचे थोड्यांक ना खाली उलयतात खाली म्हणटात सो तरी आय एम सॉरी तुमी बेजार करनाकात थोडी मनशां सगळ्यांनी आसतात हांगाय थोडी आसतात देखून क्लार्काचें काम सुलाबाचें न्ही ताणें काम सोडटा म्हणून म्हजे कडेन सांगिल्लें आयिल्ल्या 2 वर्सां भितर हांवें समाधान कर रावयल्लें आतां काम सोडटा म्हणना ओके थँक्यू आनी 2 प्रमुख दोगा तेका मनशां आमची दुलसीनबाई खंय दुलसीनबाई एक घडी पळय तुजो बर्थडे आज ती हांगा येता बरी आमी हॅपी बर्थडे म्हणी हांगी हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू हॅपी बर्थडे टू यू डियर दुलसीनबाई हॅपी बर्थडे टू यू क्लीन नीट तिचें जेवण रांदप आनी बरो बारी म्हाका खुशी देखून तिका हांव आपूण व्हरता आपूण म्हळ्यार म्हजे वाट रावोंक न्ही रांदूंक मात्र ओके
ऑझी येवंक बेत काड करून सो तिचो बर्थडे आज कित्याक म्हळ्यार म्हाका वालेन्सिया रांदूंक कोण आसा म्हज्या वटूक पयले 22 वर्सां एकलोच बोटलेर रावलो बेनाम म्हज्या वटूक ताकाय ट्रान्सफर जातालो तो आतां सरलो हांव हांगा आयल्या उपरांत ताका 72 वर्सां प्रायज जाली हांगा येताना तो आतां 4 वर्सां पयलीं सरला आनीक दुलसीनबाई रांदूंक आनीक नीट क्लीन आनी रुचीक फादऱ्या वांगडा सांगलें म्हळें इल्लेशें फादर ऑजमंड रोशन आसतना तिचें रांदप तिका इतलें रुचलें गी फादर इखत रांदूंक घाली हांव फादर म्हूण सांगून तशें रांदताली पूण ती म्हणटाली म्हजे लागीं हांव गेल्या उपरांत रांदूंक रावना झाडूंक पुसूंक मात येवचें म्हूण सांगून देखून तिका हांवें सांगलें तूं हांगा वालेन्सिया ये तुजें घर तिशी निशीन वालतोडी पलतोडी एकच वाट तुका त्या देखून ये जें म्हण ती येवंक ओप्पल्या त्या देखून तिकाय देव बरें करूं. सुनील काय आमचो सुनील जायचे सुनीलान म्हळां हांवें स्टेजीक म्हणजे बारी अप्रूव हांव येना म्हाका लज दिसता हांव सलमान प्रकाण घेना अशें म्हूण सांगून पूण म्हज्या पुता भाशेन तो हांवें तसो मस्त मोग केला ताणें म्हजो मस्त मोग केला आमी गो बायलां मातशें लढाई केल्ली आसा रे सुनीला ओके पूण लढाई केली बारी उणी 100 वर्सांनी कांय एक 4 फावटी लढाई तशें करूं ना डिशीम करूं ना खंयले उलोवणें जाल्यार अदरवायज हांवें ताका म्हणचें म्हजो आज बुडवर येतूं राखण बुडवर येतूं म्हणून आनीक हांवें फादर जेबी कडेन म्हणलें उतर आसा आज हांवें मिसाळ सांगलें म्हळें देवान मनशा कुळा दिलें अदीक वर्तें देणें जेजू क्रिस्तान मनशा कुळा दिलें अदीक वर्तें देणें पवित्र आत्मो आनी फादर जेबी तुवें म्हाका दिल्लें अदीक वर्तें देणें सुनील म्हूण सांगून इज रियली जेन्युइन पर्सन व्हेरी जेन्युइन अंडरस्टँडींग आनी व्हेरी हेल्पफूल म्हाका मात न्ही तुमकां म्हळ्या हर एक तुमच्या खंय सावी खंय तें खंय हें कोणाक गोत्ता देमरा कड ताका पुरो गोत्ता ताचे उपरांत गोत्तालो मनीस म्हळ्यार मावरी हांव देखून सुनीलाचें काजर डिसेंबरच्या 20 तारखेर येत्त इगर्जेंत आनी येत्त हॉलांत आनी तें म्हजें कॉन्ट्रिब्युशन कित्याक म्हळ्यार हांवें 10 लाख रुपया म्हज्या कुटुंबाच्या लेखारांक घाल्यात आनीक म्हाका कितलीं फंक्शनां फ्री आहात तुमी 50,000 रुपया दिल्यांक एक फंक्शन 10 लाख दिल्यांक इतलीं फंक्शनां फ्री तातूंत एक सुनीलाक फ्री मागीर सुनीलाक भुरगीं आतां पाळण्या घालूंक एक फ्री सो सुनीला आनीक वडलो अरुणा तुवें खंय काणीक म्हाका दिल्ली म्हणली ही काणीक म्हाका गोत्त ना तो काल कितें आहा म्हूण सांगून म्हाका गोत्तल्या प्रमाणे त्या काल्यान खर्च कणयले पयशे म्हणटलो तो ह्या सुनीलाच्या काजराक ताच्या बऱ्या फाल्याक ताका आसोंदी ताणें बरी सेवा दिल्या बरो हरियका संगती स्पंदन केलां सुनीला थँक्यू सो मच आतां तो म्हजे वटी येता वालेन्सिया पूण ताच्या भयणीचें काजार येवच्या हप्त्यांत ताचे उपरांत डिसेंबरांत ताचें काजार आसतलें तो कितलो तें म्हज्या वटूक आसतलो हांव नेना थोडोसो तेंप आसतलो कित्याक 8 सेट्स जाता पर्यंत ताचे उपरांत तो हांगा इस्कालाक हांगा ताचें काम करूंक इंग्लीश मिडियमांत येतलो पूण रावतलो म्हज्या वटूक आनीक थोडे तेंपा उपरांत काजार जावन तो वेतलो ताका सर बरें मागता ताका देव बरें करूं. सुनीलाचो बर्थडे परवा आयतारा 28 जाता तुमी चिंतूका भुरग्याक घालें काजर म्हूण चिंतूका तुमी ताका 28 वर्सां जातात परवा आयताराक काजराची प्रायताची देव बरें करूं म्हणटा मिरण्यामाक आसा की मिरण्यामांगा एक 10 मिनटां मिस लेट म्हणलें आसा जाल्यार देकन पावलून एक घडी येवचें 1-2 मिनटां मिसार वडना फादर डोंट वरी अबावट दॅट आमी कितें टायमार केलां इल्लो वेळ जाल्यार वडना इल्लें मागणें करून दी ताचे बराबर सगळ्यांच्या नांवान सिस्टरां आसात देखून सिस्टर ज्योतिका ती सुपिरियरी एचमी फाटल्या 4 वर्सां थावन सिस्टरांनी मस्त म्हाका आदार दिला सक्कड सिस्टरांचो सिस्टर एसिडा सिस्टर आल्फोन्सा आनी सिस्टर तिचो साक्रिस्तीन तेणें बराकड नितळाय दवरचें सांबाळचें ओंबुळचें करचें आनीक म्हाका एक हरी एका शुक्रारा कसाय दिवंक कोडू कसाय किराता कड्डे कसाय तो म्हाका जायजेस
देखून एका चंबांत घालून हर एका शुक्रारा जेजूच्या कश्टांचो उडास काडचे खातीर आनी म्हज्या भलायके खातीर सिस्टर पयलेच्या सिस्टरांनी आनी दिला 6 वर्सांनी कसाय दिला. सिस्टर देव बरें करूं पावली आनी सकट सिस्टरांच्या नांवी सिस्टराक देव बरें करूं म्हूण सांगून तिकाय हांव हे बूक करता. थँक्यू. मिरन्याम ताचें काम तो बरें करतलो. ताचें काम सांगचें म्हणना, ताचें सिस्टमॅटीक ताचें कितें करूं का तें बरें करून करतलो तो. साक्रिस्तीचें काम, बँकावेचें काम, इस्त्री घालचें काम, हें काम पुरा हांव येवच्या पयलींच तो करनासलो आनी त्या विशयांत केदार सांगल्यार तक्षण सांजुजे भशेन तक्षण सांगल्या फुडलें वेता करता. व्हेरी सिस्टमॅटीक कितें ताचें काम आसा तें ताका बरें कळीत आसा, तो बरें करून करतलो. जाय की बारीक बरी गजाल कित्याक म्हळ्यार मस्तू कडेन साक्रिस्टीन करेक्ट आसनात मेळनात आनीक आसलें तें व्हरतें देणें देखून हांगा आयिल्ल्या पाद्र्यापांक तें बरें मांडे वेच्चना. शांतीचें काम शांती करता, पावलूचें काम पावलू करता, तांचें जें कामां तें करता. देखून हांगा फिरगत चलोवंक सुलाभ इतले व्हडले कस जायनात आनी मुखल्या दिसांनी म्हणलें म्हज्या मतींत आसा. थँक्यू पावलो. जालें आनी म्हजें आखेर जालें. आनीक संक्षिप्तरान फिरगस गोडी परिशदीक आरती समितीक गुरकारांक प्रतिनिधींक सकट फिरगसकारांक सगळ्यांक की देव बरें करूं. कोणाचीं नांवां सुटल्या जाल्यार म्हाका बक्षिया. तुमी बरें कार्यक्रम हाडून हाडला. आय एम रियली ग्रेटफूल टू यू, व्हेरी हॅपी. इतले लांब कार्यक्रम म्हज्या लायफान फस्ट टायम जावचे. पूण तुमी हांगासर रावल्या सोंसणिकायेन तुमकां रावल्ल्यांक तुमकां देव बरें करूं. आनी आयच्या ह्या दिशेन कितें तुमी कॉन्ट्रिब्युशन दिलां. कॉन्ट्रिब्युशन म्हळ्यार थोडे म्हाका फोन करतात आदल्या फिरगज येता हांव फादर आमच्या इगोजीन तुमी आसतना कलेक्शन करून नासलें, आतां कलेक्शन करता तशें करता तशें करता. आनी हांवें सांगलें म्हज्या नांवान आयल्यार कलेक्शन. पूण कितें बुका खातीर तुमी एडवर्टायजमेंट दिलां आनी कितें त्या खातीर तुमी दिलां जाल्यार तुमकां दिलां हांव जाणा. सर्वां खातीर मस्त देव बरें करूं. निमाणें एक उतर म्हजें सांगून हांव आखेर करता. भाव भयणीनो, हांव शिरताडी फिरगजीचो 30 वर्सां प्रायर म्हजो दट्टू उपाध्यक्ष जाल्लो. 6 वर्सां उपाध्यक्ष आसलो. एका पाद्र्याच्या टायमार आमच्या शिरताडी फिरगजींत व्हडलो समस्या जालो, भारी गलाटो जालो, पाद्र्यापा विरोध. त्या दाडा म्हज्या दट्टून मुखार रावून सांगलीं उतरां. आमकां एकत्र रक्त मासाच्या मनशांक, एकत्र कुटुंबाच्या मनशांक, भाव भयणींक आनीक आवय बापूय आमकां हे कुटाम सांबाळून व्हरचे जाल्यार कितले कश्ट. एका विगारान सगळ्यांक सांगता काण घेवन सगळ्यां कडेन स्पंदन करून सगळ्यां कडेन जाय बरी चलोवंक बारीक कश्टांचें काम. हांव विगारा खातीर जीव दिवंक तूं तयार आसा म्हूण सांगून बिस्पाच्या घरापुरा कडेन येदे व्हडलें रेडी करून 20 पॉयंट्स प्रोग्राम सायन घालून हें सगळी काणगून बिस्पाच्या घरा भायर सरता आसतना म्हज्या दट्टून मुखार रावून सांगलें उतर कोणी केल्यार जागृत. हांव जीव दिवंक तयार आसा पाद्र्यापा खातीर. हांव कितेंय करूंक तयार आसा. कित्याक तुमची कुटुंबां सांबाळ तुमकां कस जाल्यार एका पाद्र्यापाक येदोडी फिरगज सांबाळची जाल्यार त्या दाडा आमच्या फिरगजीन खाली 300 कुटुंबां आहलीं. हांगा 1150 कुटुंबां आसात. इस्काल आसा, तें आसा, हें आसा. इट इज नॉट इजी. इट इज अ व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट जॉब. जायते त्या देखून जें कितें येदोळ पर्यंत म्हज्या 38 वर्सांच्या जिवितांत व्हड व्हड समस्या येवनात. व्हड व्हड योजना व्हड व्हड कामां केल्यान तरी व्हड व्हडे समस्या येवनात. सुदासून वेल्यात सगळ्यांक देव बरें करूं. डेनिसाम तुकाय देव बरें करूं. तुका सन्मान करना हांव खंयच्या रे बुक्को दिता तुका समाधान घे हे बुक्को काण घे. कित्याक म्हळ्यार तुवें म्हज्या सांगात आसली कश्टांच्या वेळार आनी कोण सक्कडी म्हाका आदार दिल्ले सगळ्यांच्या नांवान डेनिसामाक हे बुक्को दिता. मालगोडो मनीस तो कश्टांची दीस आमकां येतात. आमकां कोणी सपोर्टाक रावल्यार तेंत आमकां व्हडलें दायज. तुमी जेर्मी मोतेरो तो वय तो सोडलो आदार जेर्मीक गलीचेचो शॉल. आनीक आमी म्हणचे आमच्या कश्टांच्या वेळार आहा पळय चॅलेंजींग जाताना मागीर कोणी आसनात. एक उतर आसता लोकांडे कालें वता पाद्र्याप येता आनी वेता रे. पाद्र्याप येता वेता आमी एक जायचे तें चिंता बरें न्ही. पाद्र्याप येता येता व्हडलो आयवन सरान कालें म्हणे कोणा खातीर येता तो कोणा खातीर वेता. बिलकूल तें उतर सारकें न्ही.
पाद्र्या एका फिरगजे जीव दिता आसतना कायले सोरणे जाले व्हडलो आपा प्रचार करची गरज ना न्ही तुमच्या घरान तशें जाल्यार वयर पडले सकला वता तुमीच म्हणटात तें बरें न्ही कोणाचें नांव पाड जाता फिरगेचें नांव पाड जाता पाद्र्या म्हणजे पाद्र्या कोणाचें पवी साहेबाची तुमची आस्त आनी त्या देखून सगळ्यांकी नांव पाड जायते त्या तशें बिलकूल करूंक अवकाश दिवचो न्ही आनी देखून म्हज्या कश्टाच्या वेळार कोणें म्हाका हात दिला प्रोत्साह दिला दैत दिला ताचो म्हाका सदांय उडास आसा उपकारी मन आसा तांकां समेस्तांक देव बरें करूं आनी परत्यान हांव सांगता कोणाकी हांवें दुखयलां म्हजे वरवीं कोणाकी आतांय मन आसता पास जाल्यार देव ताका भोगसून दी आनी तांकां आनीकी चड ग्रेस्तकाय धन दिरवें सक्कोडी दिवन ताचें जिवीत दंदन करून दी म्हूण सांगून हांव देवा कडेन मागता देव बरें करूं. थँक्यू सो मच देव बरें करूं बँडकारा तुम्हाला घोकणांकी देव बरें करूं तुमी रावल्या देव बरें करूं आनी कोणाचें नांव चुकून गेल्यार म्हाका माफ करा सक्कडी संघटनाक सगळ्यांकी इगर्जें सांगलां हांवें परत थँक्यू गॉड ब्लेस अस ऑल. मोगाच्यानो सर्वांक एक बरो दीस मागता आनी प्रणाम. हांव पयल्यान पयलें आयच्या दिसा हें कार्य मांडून हाडूंक फावो केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी हांव देव बरें करूं म्हणून आशेता. आयच्या कार्याचे तीग जावन आसचे आमचे मोगाळ विगार बाब तांणी आमचो आज मान स्विकार केल्ल्या खातीर पयल्यान पयलें हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तेन्ना फाटल्या 6 वर्सांनी आमचे विगार बाप एक गवळ जावन आमकां शेलयांक तांणी सांबाळलां. 6 वर्सांनी कितेंय हडकल नासतना वा दुबलो वा ग्रेस्त म्हणून चिंते नासतना ताणें सर्वांक सांबाळलां आनी ते हांगासर येतना जायतीं कामां आमकां गुतनातलीं कामां पूण तांणी करून दाखयलीं. पयल्यान पयलें आयल्या बरीच पडलो दोरो मजबूत दोरो बांदलो आनी आमकां एक बरें गार्डन मार्गा दिसच्या बरें केलें. त्या उपरांत दिमे बांग जावन दी आनी मस्तूक सांगोंक लिस्ट केल्यार मस्तू आसा आनी अशा दी खंयचें न्ही देवाक सर सांगती सादी म्हणल्यार देह काल व्हडलें काम ह्या सोलाचें विगार येवचे पयलीं आमचे माणूस देवादीन जॉसलीन डिसोजा सांगतेलो आमकां वमन दिसो विगार येता रे आनी आमचें व्हड जाल्लें बरींच म्हणून तें सत जालां. हांव माणूस जॉसलीन मास्टराक हांव ससनांवच्यो शो मागतां. जॉसलीन सांगल्या बरींच आमच्या विगारान करून दाखयलें. जायना म्हूण चिंतलें काम ह्या कामान ह्या रेकॉर्डाक समज जाल्यार 2 करोड आमच्या ह्या जाग्याच्या दिन्यान विशेष बट्टन विसरले पूण बेंगलूर वचून ताच्या पांया पडून म्हणल्या बरी 2 करोड असले 50 लाख देंवोन फकत थोड्याच म्हयन्यांनी ते रेकॉर्ड समा करून 1.5 वर्सा भितर इतले व्हड सभावान उबें केला जाल्यार तांची शेती इतली आनी तितली न्ही मोगाच्या न्हू. त्या उपरांत आमच्यो सकयले हॉल जावन दी आनी 20 शॉपां आमकां उदक सुन दिल्यांत आतां आमच्या फिरगजीचो आर्थीक इतलो गट आसा की करोडा लेखान पोरस्तांनी आमकां लेख दवरलें. करोडा गटांनी आमकां लेख आयकतना भोव संतोश जाता. तें नासतना कुद्र्या वयली गरज तें तांणी येतना आमी चिंतलें तें इगर्ज आमकां जावंक पुरो पूण जॉसलीनान तें सांगलें कुद्र्या वयली इगर्ज जाता रे आमकां आमचो वमंदिरचो विगार येता म्हणून पूण रेकॉर्ड समा करूंक मस्तू तेंप लागलो. त्या जाग्याक मस्तू तांणी मेहनत काडल्या आनी खर्च केला जाल्यार रेकॉर्ड समा जातना इल्लोसो वेळ जालो आनी कितें
पोंताक पावना पूण त्या नांवार तांकां मस्त बेजार आसा आमकांय बेजार आसा पूण त्या जाग्या खातीर तांणी काडली कश्ट इतले आनी न्हय इतले आनी तितले न्हय फादर ह्या खातीर तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा पूण तुमकां मुखले एक इगर्ज आनी केन्ना जाल्यार बांदूंक मेळोन दी म्हणून तसलीच हांव आसयतां. त्या नंतर आमच्या इगर्जीचे मुखले आंगण कशें आसलें आतां कशें दिसता आयिल्ले म्हणटात ही पेरमनूरची फिरगज गी म्हणून आमकां आयकूंक इतली खुशी जाता. इतले व्हड द्वारा खंयच्या फिरगजींत इतले उबार द्वारा खंयचेय ना. आमी थोडे तेंप पयले एक बसांक रिगा नासले त्या उपरांत आनी सोडले ना ताजें व्हडली व्हडली बसां रिगाचे म्हणून आसले आनी व्हडले द्वार आमकां करून दिले आनी आंगण सोबीत केलें आनी इस्कॉलाचें कॅम्पस इतलें सोबीत केलें गी आनी इगर्जे भितर रिनोवेशन हर एक काम तें नासतना आमचे वॉशरूम्स करून हर एक काम आमकां करून दिल्या. मोगाल विगार बापानो तुमकां ह्या वक्ता देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुखलें तुमचे मिसांव वॉलंटियर ब्रिगेजींत बऱ्या तरान जावन दी देव तुमकां दाराल आशिर्वादां दिवन दी सांबेस जावन तुमकां राखून दी आनी तुमची मुखली सर योजना पोंता पावोन दी आनी दाराल बेसांवांनी देव तुमकां बेसांव घालून दी म्हणून ह्या वक्ता मागता देव बरें करूं विगार बापानो. असा सहायक विगार मेल्विन डिसोजा हें कार्य आयचें तांणीच इतलें व्हड कार्य मांडून हाडलां आनी कार्य निर्वहन केलां उलोवंक तांचे विशयान मस्त आसा. आनी आयचो सोविनार आमी मोकली केलो त्या सोविनारा विशयान तांणी रात दीस म्हणले वावर केला ना तर इतले वेगी 1-1.5 म्हयन्या भितर एक सोविनार काडूंक साध्य ना. आमी हाचे पयले काडला 5-6 म्हयने काडल्यात पूण 1.5 म्हयन्या भितर आमच्या फादर सहायक विगारांनी हो सोविनार मुखली करूंक साध्य जाला तांच्या मिनता वरवीं ताका सांगात दिला अरुणांनी हांकां ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी देव बरें करूं म्हणटा आमचो उपाध्यक्ष हारून तांचे आतां विगारान सांगल्या बरी तांची वावण तितली न्हय काम आसता बिजी आसल्यार सांजेर ते हांगा येवन पावतलो. आनी फादर मेल्विनाक अशें आमकां विगाराक जायते सांगात तांणी दिल्या आयचें कार्य जायचें जाल्यार तांणी मस्त मेहनत काडल्या तांकां ह्या वक्ता देव बरें करूं. आनी आमची कार्यदर्शी ज्योती तिच्या विशयांत विगारण येदोल सांगलें हांगात आसता एक पयसो अशें ना सकाळीं तो सांजेर म्हणसर हांगात काम करता आमी घाल येवनचे आमचे बुट्टी काम ताचे कडेन सांगते झेरॉक्स काड हें काड तक्षण आसून करून दिता. आनी आयच्या दिसा मानपत्र आसल्या ज्योती तुकाय ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी विगारा विशयांत भुगनांव सरलेल्या श्रीमती झेनवी पिंटो आनी श्रीमान डेमेट्रियस डिसोजा कुमारी शालोमी आनी मास्टर डेनियल तुमकां ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सोविनार कमिटीच्या हर एक मेंबरांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सोविनारची हर एक टायप करूंक सहकार दिल्ल्या शांती ज्योती आनी शारिता तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी आनी रविराज ह्या सोविनाराचेर एक डिजायन करूंक सहकार दिल्ल्या तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी वेळार हे सोविनार प्रिंट करून दिल्ल्या वेळार पावयल्ल्या कोडियल बायल प्रेसाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज मिसा वेळार सोबीत गायन केलेल्या कोयर मंडळी तशेंच हांगा उल्हासाचें गीत आदेश गीत सिंग केल्ल्या कोयर ग्रुपाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. स्टेज डेकोरेशन केल्ल्या सुपर डेकोरेटर मालक जोसेफ डिसोजा बाबेटा तुका हांवें देव बरें करूं म्हणटा. बटरफ्लाय अरेंजर्स रायन मस्त सहायता तांणी आमकां दिल्या तुमकां हे व्हरता देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी केल्ल्या स्टार स्टुडियो उल्लाल पच्चू तुकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. बँड अध्यक्षिल्ल्या सेंट सेबेस्टियन बँड फेर्मानो राजेश तुका हांवें देव बरें करूं. हें कार्य लायव्ह केल्ल्या डेल्सन मिडिया तुमकां ह्या वक्ता देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे ब्रेकफास्ट अध्यक्षिल्ल्या DL जर्मी तुका आनी हाचे स्पॉन्सर रावल्या DL जर्मी आनी ज्योती तुमकां ह्या वक्ता हांव देव बरें करूं म्हणटा. फ्लॅक्स घालूंक कुंभक केल्ल्या मनीस गिल्बर्ट डिसोजा तुका हांवें देव बरें करूं. सावंड अध्यक्षिल्ल्या
एंजल साऊंड रोशन तांचे हे साऊंड स्पॉन्सर जावन आसाय. तुमकां ह्या वक्ता हांव देव बरें कर म्हणटा. गोवली परिशदेच्या सर संद्यांक, सर संघ समितीच्या अध्यक्ष हुद्देदारांक, सर संद्यांक देव बरें कर म्हणटा. आनी बॅनर कटआउट घालून आमकां आमच्या पाद्रा बागादेश मागल्यांनी येवच्या विगाराक स्वागत मागल्या सर्वांक हांव देव बरें कर म्हणटा. वाराडो गोवली परिशदेचे सेक्रेटरी रोशन डिसोजा आनी वाराडो कातोली सभेचो अध्यक्ष रजत वेगास तुमकां ह्या वक्ता हांव देव बरें कर म्हणटा. प्रत्यक्ष आनी परोक्ष तरान कुमक केल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें कर म्हणटा. सर्वांक देव बरें करूं. तशेंच सोयनाराक ॲड दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें कर म्हणटा. देव बरें करूं. सोमेस्ता आमी उबे रावया आनी सोम्या दिन वसुया म्हळ्यार कितें अरुण असो काजार असो दीस खंय बबिता गी खंय आयला गी बबिता दोकांगे जालो घालून खंय आसाय बबिता आसाय. ऑल रायट. उडल हांवें सांगलें न्ही जोक सांगलो उडासा आमू दोग चरके आतां काय एक चेडू जावन ती म्हाका नांव देव बरें कर म्हणून विस्तारलो. आमचे धर्मयन आमचे वडील सिस्टर ज्योतिका आनी तांच्या संगाती भयण्यांक आनी आनी एलोशस बॉय समितीची वडील एझिल्डा आनी तुमच्या संगात्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. आनी हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं. ऑल मॅनेजर मौरीस म्हणते तुमकां देव बरें करूं. आनी कालच्या दिसा हांगा अरेंज करून आयिल्ल्या सर संद्यांक हांव देव बरें कर म्हणटा. बसका तुम्ही मांडून दवरची.